तूं बक्षिताय पिडशिडे वेळार म्हाका तूं कष्टा नष्टा वेळार आदार तूं जाताय मोची पदकां सगळीं आपणाचेर घेताय काकुळटारा तूं बक्षिताय आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिमेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवून दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता कळसां मनांत आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता कळसां मनांत आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता हालेलुया 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 तुका सोम्या जेजू नाम तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू वैभव तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू वरदान तुका सोम्या जेजू उगलाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू वैभव तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिमेर पडून आमी प्रणाम करता नमन तुका आमच्या सोडवून दारा सर पडून तुका आमी नमस्कार करता आराधन तुका सोम्या आराधन तुका दिमेर पडून आमी प्रणाम करता कळसां आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता कळसां आमची तुका भेटयता सर्वोस आमचे सोम्या समर्पिता. मोगाळ भावान आनी भयणीनो ह्या पूर्ण थळाक आमी भेट दिली आनी हांगासर आयचे दीस ह्या आराधनांत आमचो अमूल्य वेळ करसूंक आमी हांगासर सांगत जमल्या हो थोडो वेळ खरेपणी करसूंच्याक आमची मोत ह्या सक्रामेंताचेर केंद्रीत करच्याक ती देवाची ससाय आमी मागया मोरया मायेचो आदार आमी मागया ती जशें संपूर्णपणे पातयेनी दवरनो त्या सोम्याचेर पातयेनी दवरून जियेल्ली त्याच प्रमाणे आमची मोत ह्या सक्रामेंताचेर केंद्रीत करूंक स्वरूपकार तिचे येतावन आमी मागया हो थोडो वेळ ह्या सक्रामेंताच्या आराधनां करसूंक पवित्र आत्म्याची ससाय आमी मागया हो पवित्र आत्मा आमचे संगार रावों दी आमची काळजां मनां नितळ करून दी आमच्या मोतींत आसले विराराय पयस करून दी आमचे आटे विटे पयस करून दी आमची खंत बेजाराय पयस करून दी पवित्र आत्मा थोडो वेळ जेजू क्रिस्त थंय मोग वांटून घेवच्याक जाणा जावच्याक आमकां आदार दिवन दी म्हण मागया होली स्पिरीट इज अ हेल्पर आमकां कुमोगदार खंडीत जावन तो आमकां कुमोग करता कित्याक आमच्या बगलेक तो आसा आमच्या सवे आसा आमच्या भुजां वयर तो आसा जोर्दान न्हंयेंत जेजू क्रिस्तान स्नान घेता आसतना तसो पवित्र आत्मा पारव्या रुपी येवन भुजां वयर रावल्लो आनी देवान ताका ताळो आयकलो हो म्हजो मोगाचो पूत म्हाका चड मानवला
आज म्हाकाय तसो उलो तसो ताळो आयकों दे. हांव देवाक मानवल्लें, हांव देवाक मानवल्लो. पवित्रत्वेच्या हाजीरपणान हें सगळें साध्य आसा मोगाळ भावान आनी भयणीनो. आज करचे हे सक्रामेंताचें आराधन म्हज्या जिविताक एक दादोसकायेचें एक बुजावण हाडचें तसलें जावंक जाय. म्हाका तृप्तीदायक जावंक जाय. कश्टांत ती म्हाका जैत मेळटा म्हणलो अनुभव म्हाका येवंक जाय. नश्ट जाल्ल्या वेळारी म्हाका देवाचें उतर हो सक्रामेंताचें आराधन म्हाका पावता म्हणलो अनुभव म्हाका जावंक जाय. त्या पासत आमी ह्या पवित्रत्म्याचे ससाय आमी मागया. एका गिता द्वारे त्या पवित्रत्म्याक उलो मारया. सर्वय आमी बसया. 103 पेज नंबर 103. पवित्र आत्म्या मोगळ पवित्र आत्म्या देवोनु ये देवा बेगीनच ये देवा आमच्या काळजांत ये. देवोनु ये देवा बेगीनच ये देवा आमच्या काळजांत ये. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या मोगळ पवित्र आत्म्या देवोन ये देवा बेगीनच ये देवा आमच्या काळजांत ये. देवोन ये देवा बेगीनच ये देवा आमच्या काळजांत ये. सिनाय पर्वताचेर देवोन तूं आयलो. सिनाय पर्वताचेर देवोन तूं आयलो. आमची ताण भागोवंक ये देवा आमच्या काळजांत ये. आमची ताण भागोवंक ये देवा आमच्या काळजांत ये. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या मोगळ पवित्र आत्म्या देवोन ये देवा बेगीनच ये देवा आमच्या काळजांत ये. देवोन ये देवा बेगीनच ये देवा आमच्या काळजांत ये. तुझ्या देण्यानी आमकां बळवंत कर. तुझ्या देण्यानी, तुझ्या देण्यानी आमकां बळवंत कर. सैतानाचे सक्ते सैत सोडो तुझ्या सक्तेन भर. सैतानाचे सक्ते सैत सोडो तुझ्या सक्तेन भर.
पवित्र आत्म्या देवोन ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजात ये देवोन ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजात ये पीडेच्या वेळा कष्टांच्या काळात पीडेच्या वेळात पीडेच्या वेळा कष्टांच्या काळात शांती समाधान आमका लाभून गुण कर पवित्रत्म्या शांती समाधान आमका लाभून गुण कर पवित्रत्म्या पवित्रत्म्या पवित्र आत्म्या मोगाळ मोगळ पवित्र आत्म्या देवोन ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजात ये देवोन ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजात ये बोक्सन मोकोरो सोसून चिये बोक्सन मोकोरो सोसून चिये जेसु कमी साक्ष साव तुझी कृपाला जेसु कमी साक्ष साव तुझी कृपाला पवित्र आत्म्या आमच्या हात आमच्या काळजाचेर दवरया आणि पवित्र आत्म्याची ससाय आमी मागया तू आमकां सणवायेन भरून दी म्हणून मागया वेगीस ये ये देवा आमच्या काळजात ये ताका आमी उलो मारया देवोन ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजात ये तो पवित्र आत्मा आमच्या हर एकल्याच्या भुजावयर रावूं दी आत्म्या ताच्या मोगाच्या उज्यान आमकां पेटोवंक दी आमच्या काळजात आमी आशेल्ले आशेनांतले सर तो आमकां फावो करूं दी बेगीस ये देवा काळण्यांतले विगड करूं दी काळजात हात कांदोवन पयस करूं दी म्हणून मागया देवोन ये देवा बेगीस ये देवा आमच्या काळजात ये सिनाई पर्वताचेर देवलो तो आत्मा आज आमच्या वयर देवों दी हालेलुया जेजून बसायलो तसो पवित्र आत्मा आमचे थंय येवं दी आमचो थंय वस्ती करता म्हणलें आमकां जानवायेन भरून दी हालेलुया 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 दोळे आमचे दांपया सक्रामेंतांतल्या जेजूचो अनुभव आमी करया सक्रामेंतान करोस हजाराच्या स्वादीक जेजू तुका आमी प्राणीपात करता तुजे थंय आमी सर्प पडता आमचो विश्वास तुजेर थंय दवरता तुंच जावन आसा सत वाट आनी जिवीत म्हणल्यार आमी सत मानता खरेपणी तुज्या वाटेन चलोवंक आमी अत्रेकता
तुज्या वाटेंतल्यान चलतना आमकां मेकळें करिनाका, बगार तुज्या हिंडांत आमकां दवर. आमी खरेंपणी तुज्यो शेळयो तुमचो गवळी आमकां पांचव्या सरवाताय वनपा वयताय. आमकां धैर्य दिताय, बुजयताय, आमकां तूं सांबाळताय. हो थोडो वेळ तुजे थंय करसूंक आमी हांगासर जमल्या वाजता. तो खरो मोग आमचे थंय तुजे थंय आसलो तो मोग वाडय. तुजे थंय आमचो विश्वास सडय. तुजे थंय आमचो भावार्थ सडय. आमकां सांडिनाका. हो थोडो वेळ तुज्या आराधनांत करसीत आसतना म्हजी मोत चंचल जावंक सोडिनाका. तुजे थंय अखंड पातयेनी दवरूंक म्हाका धैर्य दी. ती घटाय, ती सामर्थ्य आमकां लाभय. तूं खरोच हजर आसाय म्हणली पातयेनी आमचे थंय सोडोवन दी. तुजो एकल्याचो मात्र मोग करूंक आनी तुजो मोग पेल्या थंय वांटूंक आमकां धैर्य दी. राज्य संदानाची हातेर म्हाका कर. तुका जावं अर्गां, तुका जावं होगळाप, तुका जावं स्तुती, तुका जावं आराधन आतां आनी सर्वदा. तूं जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. आराधन तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या. आराधन तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या. होगळाप तुका सोम्या जेजू. होगळाप तुका सोम्या. स्तुती तुका सोम्या जेजू. स्तुती तुका सोम्या. वैभव तुका सोम्या जेजू. वैभव तुका सोम्या जेजू. वंदन तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या जेजू. अर्गां तुका सोम्या. वंदन तुका सोम्या जेजू. वंदन तुका सोम्या जेजू. होगळसितांव तुका सोम्या जेजू. होगळसितांव तुका सोम्या. आराधितांव तुका सोम्या जेजू. आराधितांव तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. महिमा तुका सोम्या जेजू. नमस्कार तुका सोम्या जेजू. नमस्कार तुका प्रणिपात तुका सोम्या जेजू. प्रणिपात तुका सोम्या जेजू. हालेलुया. 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 मोगाळ भावान आनी वयनीनो, आमच्या वैयक्तीक गरजो हाडनाक आमी हांगासर आयल्या जावं पुरो. हो थोडो वेळ ह्या सक्रामेंतांत करसूंच्याक आमी हांगासर आयल्या. पेल्यांच्या आमच्या भावा भयणीची मागणी विनवण्यो घेवन आमी हांगासर आयल्या. आमच्या कुटुंबाचे मागणी आमी घेवन हांगासर आयल्या. कुटुंबांत समाधान सोदून हांगासर मागच्याक आमी हांगासर आयल्या. जायत्या विनवण्यांनी आमी हांगासर आयल्या वाजता तो आमकां मेळटलो म्हणलो तरी बसो बरोवच्या. मार्कस वांजेल आमकां स्पश्ट रितीन सांगता, जें तूं कितें मागताय तें मेळ्ळेंच म्हण सत मान आनी ती वस्त तुजी जातली. पूण ताच्या फुडें जर तूं हांगासर मागोवंक वयच्या पयलें, काणीक भेटोवंक वयच्या पयलें, जर कोणाय वयर तुजो गुन्यांवकार आसा, जर कोणा वयर राग आसा, पयलीं आमी राज्य जावंक जाय म्हणटा मार्कस वांजेल. पयलें तूं मागणी तुजी काणीक भेटोवच्या फुडें राज्य संदान जावंक जाय. जर कोणा वयर गुन्यांवकार आसा तर जाल्यार तो बोगसून आमी सोडया आनी आराधना तयार करया. हांवें कितलो अन्याय केल्यार या उणेंपण दाखयल्यार देवान म्हाका ताचे तोंड पयस दवरूंक ना. ताणें म्हाका आपयला. कितलो कांटेळ आसा हांव जाल्यार ह्या संवसारांत, कितलो नीच व्यक्ती जावन जियेल्यार ह्या संवसारांत देवान म्हाका आनी तुका वेंचून काडला. त्या देवाक आमी अर्गां दिवया.
अर्गां तुका सुम्या जेजू Ergan tuka somyan Jesu. तुवें म्हाका केदीन कस सांडून हांवें देखून Ergan tuka somyan Jesu. तुवें म्हाका बरेंच केलां हांवें देखून Ergan tuka somyan तुजो Jesu. मोग वाकांच्याक जेजूक तुवें म्हाका दिलाय देखून Ergan tuka somyan जेजू Jesu. वरवीं जेजू मुखांतर म्हजे पातकां बक्षिलां हांवें देखून Ergan tuka त्या somyan आमोली Jesu. रक्तान म्हजें पातक धुवन काडलां हांवें देखून त्या जेजू वरवीं म्हज्या कुटुंबान समाधान आसा केलां हांवें देखून त्याच जेजूक म्हज्या कुटुंबांत शारोती जावन केला हांवें देखून थंयच म्हज्या कुटुंबाचें येजमानपण चलयता हांवें देखून Ergan tuka. तुजे विने म्हाका कोणी ना म्हणून पातयेंनी म्हजे थंय बळवंत केले हांवें देखून Ergan tuka somyan म्हज्या Jesu. कुटुंबांत बरो मोग दातार दिले हांवें देखून Ergan tuka म्हाका somyan बरी Jesu. आवय बापूय दिले हांवें देखून Ergan tuka somyan म्हज्या Jesu. कुटुंबांत सोसणीकाय आसा केली हांवें देखून Ergan tuka somyan म्हाका ह्या Jesu. फोन तळाक येवचें भाग फावो केला हांवें देखून Ergan tuka somyan Jesu. म्हज्या कुटुंबांत बरो मोग आसा करूंक म्हाका तुवें रचलां हांवें देखून Ergan tuka somyan Jesu. म्हाका तुज्या सारक्या सोनी स्वरुपाय सजावन रचलां हांवें देखून Ergan tuka somyan म्हज्या Jesu. भावा भयणीन थंय तुजें मुखामळ पळोवचें भाग फावो केला हांवें देखून Ergan tuka somyan म्हाका राज्य संधानाची हात्यारां केल्या हांवें देखून त्या देवाक आराधन करया आनी एक स्तुती गीत गावया. Ouvi revient par 569 page number. थाळयो भेटून गावया. Alleluia ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ. Alleluia. Alleluia ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ. Alleluia ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ. Alleluia ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ. Alleluia, 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 Alleluia. ಶಿಲುಬೆಯ ಯಜ್ಞದಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿದಿರಿ. ಶಿಲುಬೆಯ ಯಜ್ಞದಿ ನಿನ್ನ ರಕ್ತವ ಸುರಿಸಿದಿರಿ. ಪಾಪ ನಿವಾರಿಸಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದಿರಿ. ಪಾಪ ನಿವಾರಿಸಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡಿದಿರಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ ಮಾಡಿರಿ ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ 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 Alleluia. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ. ಯೇಸುವ ನಂಬಿರಿ ನಿಜ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರಿ.
ಯೇಸುವ ನಂಬಿರಿ, ಯೇಸುವ ನಂಬಿರಿ, ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಹೊಂದಿರಿ, ನಿತ್ಯ ಭಾಗ್ಯವ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂಬ ವಾರ್ತೆಯ ಸಾರುವೆನು. ನಿತ್ಯ ಭಾಗ್ಯವ ಪಡೆಯಿರಿ ಎಂಬ ವಾರ್ತೆಯ ಸಾರುವೆನು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ, ಮಾಡಿರಿ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂಯ ಮಾಡಿರಿ, ನಮ್ಮ ಯೇಸುವಿಗೆ ಸ್ತುತಿ ಮಾಡಿರಿ. Alleluia, 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 Alleluia. स्तुति तुका Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. देवाच्या उतराचे नियाड करून आपला कृपा दे. Hallelujah, Alleluia, hallelujah, Alleluia. hallelujah, hallelujah, hallelujah. सर्वेस्वर तुमचे सव्यास तुमचे सयास मुगाळ भवनान सिरकाच्या ग्रंथांतले वाचप आमी चिंतून आयकुया. म्हज्या पुता, सर्वेस्पराची सेवा करूंक तूं आशेताय जाल्यार ताळणेक तयार राव. प्रामाणीक काळजाचो जा आनी थीर राव, आनी विघ्नांच्या वेळार भियेनाका. तुवें तुजे दीस सुखान संभोवचे खातीर ताका वेंग मार आनी ताका सांडिनाका. जे सगळें तुजेर येता तसो स्विकार कर. तुज्या कश्टांत सोंसणीक जा, कित्याक भांगार उज्यांत घालून तापसतात आनी देवाक मानवतल्या मनशांक कश्टांच्या आकट्यांत. ताचेर विश्वास दवर आनी तो तुका पावतलो. नीट वाटेन चल आनी ताचेर भरवसो दवर. सर्वेस्पराक भियेतल्यानो ताच्या काकुळतीचेर भरवसो दवरा. तुमी पडना जावच्याक वांगटी वाट धरिनाकात. सर्वेस्पराक भियेतल्यानो ताचेर विश्वास दवरा आनी तुमचें इनाम तुमकां चुकचें ना. सर्वेस्पराक भियेतल्यानो बऱ्या वस्तूंक सोसनाच्या संतोसाक आनी काकुळतीक आशेवन रावा. आदल्या पिळग्यांचेर नदर घाला आनी पळया. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरलेलो कोण तरी निराशी जाला. तिरासनेन ताका भियोवन चलतल्याक ताणें केन्ना तरी सांडलां. ताका उलो मारतल्याक ताणें केन्ना तरी सोडलां. कित्याक सर्वेस्पर दयाळ आनी काकुळदार. तो पातकां बक्षिता आनी कश्टांच्या दिसांनी निवारता. आमी सर्वेस्पराच्या हातांत पडुया, पूण मनशाच्या हातांत न्हय. कित्याक जितलो ताचो प्रताप तितली ताची काकुळट. जितलो ताचो प्रताप तितली ताची काकुळट. देवाचें उतर हें देवाची ओडकार. सर्वे आमी बसया. कुमसरा कोणाक वचूंक जाय तर तेंसर पयल्यांच्या जेवणाच्या हॉलांत तर कुमसरा आसात, तुमकां कुमसरा उशीत. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावान आनी भयणीनो, आमी हांगासर कित्याक आयल्या? केवळ आराधन करूं. आमी केवळ हांगासर मॉन्स्ट्रन्स दवरल्या जेजू क्रिस्ताचो उंड्या रुपी कोरोस आजार आसा त्या देखून आमी हांगासर आराधन करूंक ना. आमी सोम्याचेर अखंड पातयेनी दवरल्या. सान लोरेसा मारिफांत जेजू आमकां पावता म्हणली पातयेनी आसा. आनी त्या देखून आयचें वाचलें तें वाचप सिराकाचें ग्रंथ
सलमान प्राप्ती म्हणटा प्रामाणीकपणे त्या सोम्याचेर सेवा करूं आशेता येताय तर जाल्यार ताचेर पातयेनी दवर. आमकां त्या देवाचेर भरवसो दवरूंक उलो दिता आनी जेन्ना सर्वेस्पराचेर आमकां भरवसो दवरूंक उलो दिता तो भरवसो केन्नाच निर्फळ जायना जायचंय. आमी दवरल्या भरवसाक आमकां सगळें कितें म्हणी मेळटा म्हणलें आमकां पातयेनी आसत जाय. आनी हांव सेवा करूंक आयलां तर जाल्यार हांव सेवा करूंक म्हाका वेंचून काडलां तर जाल्यार हांवें सेवा करच्या सुवातेर जावं ह्या म्हज्या सेवा करच्या तालेंतान जावं कितेंय म्हाका मेळटा तर जाल्यार तें हांवें स्विकार करीत जाय. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका सगळोच हांगासर वचूंक मेळटा जाल्यार एक वाक्य एका रितीन आमी फुडें या नियाळ करून. पयलें म्हज्या पुता म्हज्या धुवे सर्वेस्पराची सेवा करूंक तूं आशेताय जाल्यार ताळणेक तूं तयार राव. तेंतेच हांव येतातच बिकॉज आय एम अ पर्सन ऑफ क्रायस्ट. हांव क्रिस्त आसो. त्या देखून जेन्ना हांव सर्वेस्पराचो सेवा करूंक वेता ह्या सर्वेस्पराच्या परजेची सेवा करूंक येता ताळणेक तुवें तयार रावो जाय. पयलें वाक्य म्हणटा जो कोण देवाचेर पातयेनी अखंड पातयेनी दवरता ताका ताळणी येतातच. दाखलो दिवचें जाल्यार कोणाचें दिवयेत? जेजूचें. जेजून अखंड पातयेनी दवरली देवाचेर. जो कोण बापाक वळखता तो पुताक वळखता म्हणटा. जो कोण पुताक वळखता तो बापाक वळखता म्हणटा जुवांचो वांजेल. आनी त्या खातीर त्या जेजू ताळणी आयल्यांत तो गलिलेयांत मिसांव सुरू केल्लें बरें करीत गेलो. त्या जेजूक ताळणी आयल्यांत आमी कितलीं अस्कत आमी कितलीं आमकां केवल मनशां सै मात्र आसा आनी आमकां हर एकल्यांक ताळणी येतातच. आनी हे जैस कित्याक आमी देवाचेर पातयेनी दवरचे व्यक्ती. त्या ताळण्याक सांपडना अशें सत्राय करीचय पण ताळण्यांक तावर रावो जाय. ताळणी हांव कारान कोण देंवचार जेजू क्रिस्ताक ताळच्या खातीर आरान्या कोणे आपण व्हेल्लें? कोणे? ना मातेवस वांजेला ते तिसरो काडा. पवित्र आत्म्यान जेजूक ताळच्या खातीर पवित्र आत्मो जेजूक आरान्याक आपण व्हरून गेलो. प्रेज द लॉर्ड. जे तुमी चिंतात म्हजे कडशीं पवित्र आत्मा आसा आनी हांवें अखंड पातयेनी देवाचेर दवरल्या त्या हर एकल्या व्यक्त्याक ताळणी आसात. त्या हर एकल्या व्यक्ती ताळणी आसात आनी ते ताळण्या वयर आमी जैत व्हरूंक जाय. ताळणेक तयार राव. प्रामाणीक काळज असो जा आनी थीर राव. ताळणी आयली म्हणून ताका सांपडचें न्हय. बगार कितें करीत जाय? हांवें प्रामाणीक जायचय. हांवें प्रामाणीक जायचय. हांवें आयिल्लो हांगा सेवा करच्या खातीर. हांवें सेवा घेवचे खातीर न्हय हांव सेवा करच्या खातीर आयिल्लो. हांव एक सेवाक त्या देखून हांव सेवा करूंक आयिल्लो देखून कितेंच आशे नासतना कितेंच अपेक्षे नासतना हांवें थीर रावूंक जाय. त्या देखून हे ठीक जेन्ना हांव व्यक्ती म्हज्या मिसावांत हांव थीर रावतां प्रामाणीक रावतां म्हज्या बेसांत हांव थीर रावतां तो वळ कितें जाता? देव म्हाका राखता. देव म्हाका सांबाळटा. कित्याक म्हज्या अखंड पातयेनी त्या देवाचेर. म्हज्या अखंड पातयेनी त्या देवाचेर. तुवें तुजे दीस सुखान संपोवचे खातीर ताका वेंग मार. संवसाराच्या संगतीक न्हय. म्हाका हांवें संतोशान जियेचय तर म्हजो शेवटी तसो जायचय. जेन्ना हांव संवसाराच्या संगतीक हांव आशेन रावतां लब्धून रावतां तो व्हडलो संवसार तसलें सूख दिवंक शकना. जेजून असो म्हणा संवसार असलें सूख दिवंक शकना. संवसार असली शांती दिना. तुमी म्हजे सरशीन येया. म्हजें जून तुमच्या कांदार घेया. हांव तुमकां विशेव दितलो. त्या देखून हांव जेन्ना सोम्याचेर लब्धून रावतां हांव देवाचेर लब्धून रावतां थवळ थीर रावतां थवळ म्हजो संतोश जातलो. आनी तो देव कितें करूंक शिकयता? मोग दाखोवंक शिकयता. तो देव आमकां मोग दाखोवंक शिकयता. त्या देखून
एक गीत आम्ही गायता नी नन्ना खरेदे देवा तुवें म्हाका आपयलें सोम्या हांव तुज्या फाटल्यान आयलो सोम्या ना निन्ना हिंदे बांदे देवा म्हज्या आवयच्या गर्भांतच तुवें म्हाका विंचून काडलें ताणें म्हाका केन्नाच सांडूंक ना ताणें म्हाका केन्नाच विबाडूंक ना कसलोय व्यक्ती हांव जावं ताणें म्हाका विंचून काडलेलो ताच्या थाळवाचेर म्हजे हात ताच्या थाळवाचेर म्हजें नांव कांतयलेलें आसा आवयच्या गर्भांत आसतनाच म्हाका ताच्या सारक्याच आनी स्वरुपाचो जावन नाकारला तो देव आमचो खंय गेलो आमचो म्युजीक मास्टर जॉन ब्रदर जॉन खंय गेलो येता या हे गीत आमी गावया आनी ह्या गिताक आनी आतां वाचल्ल्या त्या वाचपाक जायते ताळ पडटा जेन्ना आमी देवान म्हाका आपयलां देवान म्हाका विंचलां म्हणून आमी समजत हांव तर जाल्यार हांवें त्या प्रमाणे जियोंक आसा म्हाका त्या खातीर विंचारलां त्या देखून मोकळ गावया गीत नी नन्ना खरेदे देवा ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ alleluia 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 मोगाळ पवन आनी भयणीनो आमी जायतीं जाणां कितलोसो लोक हांगा ये जाय म्हूण हांव येता हांगासर मागण्यान करची जाय म्हूण हांव येता पूण हांगा येवचें भाग आज म्हाका आनी तुका मात्र मेळ्ळां लोक लाखां आनी लाखां लोक ह्या संवसारांत आसा पूण देवाळाक भेट दिवंक जावचो कितलोगी उणो जावचें दिसून येता जायत्यांक देवाची वळख ना जाल्या जायत्यांक देवान विंचून काडलां हें कळीत जावंक ना ह्या हजारो लोकां मदें म्हाका त्या देवाची वळख मेळ्ळ्या देवा करगा त्या देखून हांवें ताचो फाटलाव केला ताचे सेवाक जावन हांव आनी तूं आमी हांगासर आसा ताणें म्हाका विंचून काडलां ताणें म्हाका सोदून काडलां ताच्या आमोली रक्तान धुवन नितळ केला आनी ताच्या मिसावा खातीर म्हाका आनी तुका रचलां आमी बेस जोडले ते खरेंपणी जियेत हांव ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ ಶತಕೋಟಿ ಜನರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹುಡುಕಿ ನೀ ಕರೆದಿರುವೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಳೆದು ನಿನ್ನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ತೊಳೆದು ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಿದೆ ನನ್ನ Alleluia 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 Alleluia
ನೀ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ, ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ. म्हाका कितें हांवें सोन काडला. हाचे नियाळ करता चवथें वाक्य म्हणटा, जे सगळें तुजेर येता तसो स्विकार कर. ताका वेंग मार, ताका सांडी नाका. म्हाका संतोशांची येजय म्हणली आशा. जेन्ना हांव देवाचेर अखंड पातयेनी दवरता, हांव पातयेता ताणें म्हाका आपयला. जेन्ना म्हजी आवय आपयता आसतना हांव आवय सरशीन वेता. चिंत्या ल्हान भुरगीं व्हडा आमी वसना जावं पुरो आमी म्हणटा तिचें आसलें तो म्हणून. पूण भुरगीं आपयले तशें आवय सरशीन येतात. आनी त्याच प्रमाणे जेजू आमकां आपयला आनी आमी वेता. आनी तो संतोष जेन्ना आमी संवसारी आमकां विवी संगतींनी आपयता, जावं पुरो मादक द्रव्यां, जावं पुरो अमाल पिवोवणे, ना जावं पुरो जाग्या बदकाची आशा, अशें संवसार आपयता, थाळणेंत आमकां घालता, आमी वेता. पूण निमाणें आमकां कळटा हांगासर सूख ना. जे कोण येदोळ मुसर ह्या संगती खातीर झुजल्यात, हाच्या फाटल्यान गेल्यात, ताका लाभदोन आजून मुसर रावोंक नात. जेन्ना जे कोण व्यक्तीक सोम्या फाटल्यान गेल्यात पवित्रान घेवन, तरी ती आस्ती बदके फाटल्यान वचून सलवल्यांत अंतरलेल्यांत परत सोम्या सरशींच गेल्या. मरणाक वेंग तांणी मारल्या, पुनर्जिवान परस बरोवस दवरून परत संवसार सोमती गेल्यात. त्या देखून हांगासर म्हणटा, पिळग्या नदर घाला, पिळग्यांचेर नदर घाला. आमचे फुडें गेलीं जायतीं जाणां आसात. कितें तांणी येल्लेलें आसा? हें थळ एका काळार रान जावन आसलें. हें थळ कोणाच्याकी हाता काळ आसलें जावंक पुरो. जन उदार म्हण दाखोवन दान केल्लेलें जावंक पुरो. पूण हें पूण तळ आज जावन आज आमी तुमी हांगासर आराधन करता तर जाल्यार एक तांणी केल्लो सॅक्रिफायस आनी त्या पिळग्यांच्यांनी केल्लो सोडून गेल्यान कोणाच्या हातान ती ना. त्या खातीर म्हाका कित्याक विंसला, म्हाका कित्याक विंसला? जे कितें सगळें म्हज्या जिविताच्या वाटेर येता स्विकार करूंक जाय. सिरकाचे ग्रंथ म्हणटा, जे सगळें तुजेर येता तसो स्विकार कर. तुज्या कश्टान ससनीक जा, सवालां करूंक वेचें न्ही. कित्याक म्हज्या घरान, कित्याक म्हाका, कित्याक हे कश्ट? सवालां करिनाकात. कित्याक? जर हांवें भांगार मनीस जायचय, म्हाका कोणीय बरो म्हण जाय, जर एक भांगार नितळ जायचय तर जाल्यार उज्यांत घालला आसतात. जर एक भांगार नितळ जायचय तर जाल्यार उज्यांत घालला आसतात. आनी तेच प्रमाणे म्हज्या कश्टा वावटींत हांवें जैत वल्प नायचय तर जाल्यार देवाचेर म्हजे अखंड पातयेनी आसा कळत जाय तर जाल्यार जे कोण देवाक बी येता ताका कश्ट आसातच. हेब्रेयकारां बरयल्लें पत्र 11वा अध्याय, कश्ट तुज्या तरबेतपणाचो वांटो म्हणटा. जशें संवसाराचो बापूय भुरग्यांक सारक्या वाटेन हाडच्या खातीर एक मार्ग घालून कश्ट दिता, ज्या भुरग्यांक दुखोवन सारक्या वाटे हाडच्या कश्ट दिता, तेच प्रमाणे देव ताका बाप म्हूण आमी उलो मारता. आनी तो बापूय ताच्या परजेक आमी हर एकली त्या देवाची भुरगीं आमकांय तो कश्ट दिवन सारके वाटेक हाडटा. जर आमच्या जिवितान कश्टच नातले तर देवाचो उडास खंडीच येवचो नातलो. हर एकल्यांक एकताचेच मळे कश्ट आसात आनी त्या कश्टान देवाक सोदूंक जाय. सगळें बरें करीत केल्लो जेजूकी कश्ट आयल्यात. ताणेंय रगत वारयलां, ताणेंय जरबादाचे मार केल्यात, ताणेंय कश्ट आपणायल्यात म्हजे आनी तुजे खातीर. तर हांव मनशा सायबाचो हांवें म्हाका कित्याक हांगासर धाडला? सुडका दिवच्या खातीर, सेवा दिवच्या खातीर तिसऱ्या चारान आनी कथाची सेवा करच्या खातीर. तूं सेवा करूंक तयार आसाय तर जाल्यार पाठयेनी दवर. तिसरें चरण आमी गावया. ನಿನಗಾಗಿ ಈ ಜೀವದೇವ ಕೊನೆಯುಸಿರು ನಿನಗಾಗಿ ದೇವಾ
ಕೊನೆಯುಸಿರು ನಿಮಗಾಗಿ ದೇವ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡೆನು ದೇವ ಮುಂದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಿಂದಿಡೆನು ದೇವ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಓಡುವೆ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಓಡುವೆ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಬಾಳುವೆ ನಾ ಸಾಯುವೆ ನಿನಗಾಗಿ ನಾ ಸಾಯುವೆ ನನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಕರೆದೆ ದೇವಾ ನಿನ್ನ ಹಿಂದೆ ನಾ ಬಂದೆ ದೇವಾ ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ ಮಾತೆಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲೇ ನನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಂಡೆ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ನನ್ನೇಸುವೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ Alleluia 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 मुखार आमी नियाळ करना फुडें नियाळ आमी करूंक तयार जावया सवे वाक्य ताचेर विश्वास दवर आनी तो तुका पावतलो आमी जे कितें मागता जे कितें आमी गायता ताका खरो अर्थ आसा पूण जिणेंत रुतां करता आसतना ही गितां खंयचीं आमकां उगडासा येनात जावं पुरो कुमगराचें गीत आमी म्हणटा तून सोम्या बरवसो तून सोम्या तून सोम्या भद्रासरो रक्षक तूं धैर्य दिवचो जीन येजूजा जय दिवचो बेना कसलेच रासल्यारी वादळ भोवती उडल्यारी हांकय स्वार्थयेन मोचेर तुजो तुझे सोम्या बरवसो हें गीत आमी त्या पुरबायन गायता पूण जिणेंत रुतां करूंक आमी कितले पयस अपुरबायचें गीत अखंड गूंड अर्थ ह्या गितांत आसा सगळो तुंच कोणी ना पूण जिणेंत सलवण येता आसतना हें स्विकार करूंक आमी तयार ना जायते फावटी आमच्या जिवितांत घडता हांवें जायते म्हज्या जिवितांत हाळणी येतना हें तुंच म्हजो आसरो तुंच म्हजो बरवसो हांव उणेंपण केलां ह्या बरें करीत आसा हें तुज्या सामर्थ्यान तुज्या बळान तुज्या मोगान आनी त्या खातीर आमी पेल्याक होच बरवसो दिवंक जाय जर आमचे थंय सलवल्ली व्यक्ती येतात तांकां आमी असलोच मोग दाखोवंक जाय खरेंपणी तांचे थंय बरवसाचें किर्ण पेटोवंक जाय तें किटाळ पेटोवंक जाय तांकां अनुभव जाय की म्हाका म्हज्यान उबें रावंक सांगता हांव सलवलां जाल्यार म्हज्यान उबें रावंक सांगता जेन्ना आमी सलवोवचें केदाळा तसो बरवसो सांडलेल्या वेळार तो बरवसो म्हाका उपकारा पडना ह्या सक्रामेंतांतलो बरवसो सक्रामेंताचेर धरलो बरवसो म्हाका उपकारा पडना पूण हांव संवसाराच्या दृश्टेन समकता तर जाल्यार संवसाराक कसो वोईंग घालता तर जाल्यार संवसाराच्या वस्तूंक कसो हांव पागोर बांदता तर जाल्यार तो व्हड सलवता आनी उपरांत हांव गायता ते दळा त्या गिताक अर्थ दिना हांव बेना कसलेंच खंयचेंच वारें वादळ उठल्यार म्हणटा म्हज्या जिवितांत खरें वारें वादळ उठता आसतना कित्याक हांव नरगता कित्याक म्हळ्यार पातयेंनी पयस केल्या
त्या देखून उपरांतलें गीत थंयसर आमकां म्हणटा नीट वाटेन चल ताचेर बरवसो दवर, ताचेर विश्वास दवर, नीट वाटेन चल ताचेर बरवसो दवर. पातयेवचे आनी विश्वास दवरचे विविध संगत. पातयेवचे विंगड विश्वास दवरचो विंगड. पातयेवचे एक केवल काल्पनीक जावं पुरो, पूण विश्वास दवरचो निरंतर जाय. भावार्थ निरंतर आसूंक जाय. म्हाका बरें मेळटा आसतना देवा पाती येयलो, 4 वाती पेटयलो, दुवर गिळ्ळो, फाटीं गेलो, कांयच फायद्याचें पडना. सलवण्याच्या काळार हांव धैर्य घे जाय, त्या समयाक हांव वात पेटयतां, सांगलो रे हांव वात पेटयतां, ती पातयेन हांव दवरतां. मुगाळ भावान आनी भयणीनो, कश्ट आमच्या तरबेतपणाचो वांटो म्हळें हांगासर वेदीर आसली सगळीं पिंतूर पळय आल्तारीर आसलीं. आतां जायते कश्ट आसल्या एक दीस पुरो थंयसर कायलीर आसलो सांलोरेस. पूण तसो जाल्ल्यान मदगत आसलो सांलोरेस थंयसर आसा मैमेवन जावं. तसो जाल्ले वरवीं मात ताका साध्य जालां. आज आमच्या जिवितांत आमी चलवत आसतना नीट उबे रावल्या तर जाल्यार मात्र पडचें साहज, पूण उठेन उबें रावचें साहस, एक पंथवान, एक साहस. पडचें साहस, उठोन उबें रावचें एक साहस. जेजूय 3 फावटी कुर्सापंदा पडलो. कुर्सापंदा पयलें पडणें मात कुर्सापंदा पडलो म्हणटा. दुसरें आनी दुसरे फावटी पडलो, तिसरे फावटी पडलो म्हणटा. कुर्सापंदा पडलो म्हणना. तेसावां पळया 14 तेसावांत, 3 तेसावांत, 4 तेसावांत जेजू कुर्सापंदा पडलो. 7व्या आनीक उपरांतल्या तेसावांत जेजू दुसरे फावटी पडलो, तिसरे फावटी पडलो. आमी जायते फावटी अशें जाता. आमकां आमच्या जिणेचे कुरीस होवंक कश्ट जातात आनी तवळ आमी पडटा, पूण उठेन उबें रावो जाय. तवळ बरें जाल्यार मात्र आमी कालवार पर्वताच्या तुदयेक वचून पावता. जर पडले हांव म्हणून नरगत हांव तर जाल्यार थंयसर आमकां वचोंक जायना. त्या खातीर आमकां जैत दिता जाल्यार कोण? तोच देव, तोच आमकां जैत दिता. त्या देखून तो फुडें म्हणटा सर्वेस्परा भियेतल्यानो ताच्या काकुळतीचेर बरवसो दवरा. आमची थंय एक देव बिरांत आसली. लुकाचो वांजेल 2रो अध्याय. जेजू आवय बापायक काल जालो, जानवायन वाडलो आनी देव बिरांतेन वाडलो म्हणटा. ते मनशा सायब जेजूचें. आज आमी मनशापणान ह्या मनशा सायबान जियोवचें हर एकली ती देव बिरांत आसूंक जाय. देव बिरांत जानवायेचें उगाम. हांवें म्हाका एक बरी जानवाय आसा, ती सारकें गी सूख गी म्हणून ती धुवचें, तें देव बिरांते वरवीं उगडापें जाता. म्हाका जर जानवाय आसा कित्याक म्हाका देव बिरांत आसा. जे कोणाक देव बिरांत आसा आनी तांकां बरी जानवाय आसता. कालच्या दिसा हांवें एक शर्माव पळयलो, एक बीस दिल्लो, फॉरेनचो भायल्या गांवचो बिस्प तो. आनी तो म्हणटा आधुनीक काळाच्या युवा जनांनो ऐका, युवा जनांनो तुमचे कडेन जायती जानवाय आसा. ह्या विशयान जावन टॅक्नॉलिकल नॉलेज. तो म्हणटा टॅक्नॉलिकल या खंयचे म्हणटा आमी तांत्रिकाचेची आयच्या जानवाय मिडियाची जावं पुरो टॅक्नॉलॉजिकल नॉलेज जायती युवा जनांक आसा. पूण उडास दवरा आत्मिकतेची जानवाय ना. There is a technological knowledge, but there is no spiritual knowledge. म्हणजे स्पिरिच्युअलिटी ना. आज युवा जनांचे पुरो सवालां करचें कित्याक गरज म्हणलें सवाल आमी पळयते आसा. जायती जानवाय आसा पूण आत्मिकतेची जानवाय ना म्हणटा तो गोडीमान. आज जायत्या कडेन फिनान्स करची साथी आसा, पयशे आसात. तो म्हणटा फिनान्स करचे म्हणजे पयशे आपणावची शाती आसा, करचे सुलभ वाटोय कळीत आसात, पूण धैर्य ना. युवा जनांत धैर्य ना. सगळे आतां काळाचेर तुमी नदर घाली तर जाल्यार सगळे आसून जीव घरचे करचे युवा जन चड जाल्यात. सगळे आसून म्हणजे समाधानान जियोंक कळीत ना, सोंसणी कांय ना. त्या देखून तो म्हणटा सर्वेस्परा भियेतल्यान ताच्या काकुळतीचेर बरवसो दवरा. आमी भियोवचें न्ही. देव सदांच काकुळत दवरता.
पूण आमी नीट वाटेन चलचे प्रयत्न करीत. जर हांव वांकड्या वाटेक गेलां सांडून परत सारक्या वाटेक वेता, हें धैर्य म्हाका आनी तुका आसा गे. तसलें धैर्य म्हाका आसा गे. जायते चंचल जातात, देदेस्पर जावचे आसात ल्हान संगती खातीर, ल्हान संगती खातीर देदेस्पर जावचे आसात, गैरसमज वेचेले आसात. आनी असलें पळयत आसतना आमी कोणाक भियेता? संवसाराच्या संगती भियेता, सर्वेस्पराक न्ही. जर सर्वेस्पराक भियेता जाल्यार आमी सांडून वचना. कित्याक हांव खंयच्या वाटेन वेता थंयसर देव आसा. हांव खंयच्यान समकोन वेता पवित्रत्व आसा. आनी त्या खातीर सर्वेस्पराची ताच्या काकुळतीचेर विश्वभर वसो धरूंक जाय. आमी पडना जावच्याक वांकडी वाट धरी नाकात. तुमी पडना जावच्या वांकडी वाट धरी नाकात. आमी नीट वाटेन समकोवंक जाय. खंयची ती नीट वाट? ती अशीर. नीट वाट ऑलवेज अशीर. रुंदायची सुगाम वाट न्ही. तातूंत कांटे कुंटे सगळे मेळटात आनी ते मेळोवंक जाय. म्हाका गोड कितें कळीचें जर जाल्यार हांवें कितें करीत जाय? म्हाका हें गोड म्हूण कळचें जाल्यार हांवें कितें करीत जाय? किरात येयल्लें साबस जाय. तर मात्र गोड कितें म्हूण कळटा. जर गोडूच आसा तर जाल्यार किरात कितें, किराताची रूच कळना. या कोडू कितें कळत जाय म्हण कितें करचें? इल्ली साकर काय जाय. तें मात्र आमकां डिफरन्स कळटा. इल्ली साकर केली जाल्यार तें गोड, हें कोडू. हे रूच जिबेक कशी आमकां कळीत जाता की त्याच प्रमाणे जिविताची रूच कळोवंक जाय. आनी जेन्ना आमच्या जिविताची रूच कळटा तवळ मात्र जिवीत त्या प्रमाणे बांदून हाडूंक जाता. म्हज्या कुडीक गाय जाल्यार मात्र पेल्याच्या कुडीची दूख कितें म्हण कळटा. म्हज्या कुटुंबांत कितें उणेंपण आसा जाल्यार मात्र आनी एकल्या कुटुंबाचें गरज कितें गे म्हणलें कळटा. त्या देखून मार्कस एवांजेलिस्टान व्हडलो उल्लेख केल्लो. थंयसर म्हणटा, जर तुज्या बाबा थंय कितें राजी आसा तर जाल्यार राग आसा तर जाल्यार पयलें राजी जा, उपरांत येवन काणीक भेटय. कित्याक ती आल्तारीक भेटोवची काणी कितें आसा ती पयलें ताका पावोवची आसली. कित्याक ताचें थंय ना जावंक पुरो. आमी जेन्ना व्यक्ती थंय रागार जाता, जेन्ना व्यक्ती थंय आमी गुन्यांवकार दाखयता, तवळ ताचें थंय कितें उणेंपण म्हण आमकां कळीत जायना. त्या देखून जेन्ना म्हज्या गरजे कितें जाय तें पेल्याच्या गरजेक जाय म्हणल्यार आमी उडास दवरूंक जाय. सर्वेस्परा भियेतले न्हू ताचेर विश्वास दवरा आनी तुमचें इनाम तुमकां सुखचें ना. कसलीय संदी परिस्थिती जाय, कितें येता तें स्विकार करा आनी विश्वासांनी नाकात. जावं कश्ट जावं सूख सगळें तुमी दवरा, फातयेनी हाडी नाकात. तुमकां इनाम खंडीत जावन मेळटलें आनी देव बरोवन वमतोच्या मापान दितलो. आज मागलें म्हाका मेळोवंक ना, फाल्यां मागलें हांवें मेळोवंक ना. ना, देवाक आनी एक ती वाट आसा. देवाक तुका उदार मापान दिजय म्हणलें मन आसा. देवाक केदाळा दिजय म्हणलें कळीत आसा. जावं पुरो एक ल्हान भुरगें सुरी घेत जाल्यार कलें करता वय वचोन रप्पायन वोण कान घेता न्ही गे. कित्याक? गाई करून घेता, गाई करून घेता. तेच प्रमाणे हांव कितें मागता तें म्हाका कळीत ना जावंक पुरो. या म्हाका कितें तें गरजेचें गी म्हणलें कळीत ना जायना ना जावंक पुरो. म्हाका देवा कळीत आसा खंयची वस्त केदाळा दिसय म्हणलें. त्या देखून थोडे फावटी आमच्या जिवितांत बेसांवां गळाय जातात. देव परिक्षा करता, देव परिक्षा करता. देव आमचो शिक्षक आनी त्या पासत आमी सोंसणीकायेन जियोंक जाय. सर्वेस्पराक भियेतले न्हू बऱ्या वस्तू ससनाच्या संतोषाक आनी काकुळतीक आशेन रावा. तुंय काकुळ दाखय, तुकाय काकुळत मेळटली. ससनाच्या संतोषाक, तात्काली संतोषाक न्ही. जावं म्हाका एक वस्तू आनीक मेळ्ळी 2 दिसांनी ती कोण शार वय गे पळया. आमच्या घरांत जायत्यो वस्तू आसात, उपकारना तसल्यो वस्तू जायत्यो आहात. थंय आनीक मुल्यांत आसात. जावं पुरो म्हजे कडेन मोबायल आसा, जावं पुरो 2 मोबायल आसात. एक मोबायल अप्रूव जाला, एक मोबायल सदां हांव वापरतां. कित्याक? न्ही जावन गरज ना. जावं पुरो आदल्यो खंय ते वस्तू जावं पुरो कितल्या वर्सां थंयच आसात, माती खावन गेल्लेल्यो आसूं पुरो.
अशें पाड जावन तुवेच्यो वस्तू जायत्यो आसा त्या देखून हे तात्कालीन संतोश ससनाच्या संतोशाक त्या देखून आनी एक ससनाचो संतोश कसो अनुभव करचो जे कितें आमच्या घरा पाड जावन वता तें ताच्या घरा पळय जंय ताणें वापरचें पळयत आसतना तुका संतोश जाता वय कितें पळया म्हज्या घरान तर जाता ही मनी उपकारा पडटा असले वांटून जियेल्ले वरवीं तें घर संतोशान हस्ते मुखामोळ दाखयल्ले वरवीं म्हाका कितें जाता म्हाकाय तातूंत दादोसकाय मेळटा आमी केन्नाच मोसोर पावचो न्हय तो मनीस वयर गेलो हांव हांगा सरलो ना केन्ना पेलो शेजारी अभिवृद्धीच्या पथांनी चलता तो एक सगळो वाडो बरो जाता जेन्ना वाडो बरो जाता फिरगस बरी जाता फिरगस बरी समाज बरी जाता जंय इगोज ज्यो आसात थंय समाजांनी एक ल्हानशी मनीसांत मार्केट आसता थंयसर व्यापार वहिवाट चड आसता जंय इस्कॉलां देवळां आसात थंयसर अभिवृद्धीचें जाल्लें आमकां दिसून येता आनी जेन्ना आमचोच समाज बरो जाता आमकां आमच्यो सवलती आमच्या आतां हाता पांय म्हळ्यार मेळटात आनी ह्या खातीर आमी तसलो सस्नीक संतोश तो संतोश आमी अनुभव करूंक जाय काकुळतीचेर आशेवन रावा ती काकुळत हाचे तावन येवंक जाय ती काकुळत हांगा तावन वाडोवंक जाय त्या खातीर जे म्हजी दिश्ट थंय सावन काकुळत म्हाका येता हांवें खंयसर दिश्ट लायल्या थंय थावन काकुळत म्हाका येता आदल्या पिळग्यांचेर नदर घाला आदल्या पिळग्यांक जावन शिकचें जाल्यार जायतें आतां पळय आमी नदर घाल्या आमकां एक ल्हानशी पिडा आयली तर जाल्यार ल्हान पिडा आयली आदी एक पिडा आयली गाय जालें खंयलीय जालें तर जाल्यार आस्पत्रे वयता आसतना एक सिसली वरी जी आसली आनी तातूंत निळी शाई दिताले उडासा की ना उडासा एक निळी शाई दिताले सकाळ की वखो तेंच आंगार पडल्या की तेंच फोड पडल्यार कोयती लागल्यार तित्त शाई आज शाईत ना ती शाई दिवची आहली म्हाका आवडटा म्हजें आंग सगळें निळशें जातालें तें तातूंत तूं हें करचें खेळचें आनी त्या देखून आज ती शाई ना आदल्या आनी आदल्या घरांनी वखदां जायतीं कळीत आसलीं आधुनीक काळार कोणाक वखदां कळीत ना आसा तर जाल्यार बघ त्या देखून हांवें म्हणचें मालगडी मनशां आमच्या घरान सांबाड्ड दवरलें बरी सगळें कळीत आसता आनी तांचें नाजीरपण जाताना आमकां कळटा माय आसलें जाल्यार आज हें कश्ट येतें ना नासलो तर जाल्यार आमकां अशें कळटें ना अशें आमी सांगता कित्याक तांचें हाजीरपण आमकां गरजे वेळार कळीत जाता त्या देखून आदल्या पिळग्यांचेर नदर आमी घालूंक जायती आसा जावं तो बळ आसले कश्ट त्या कोलवाच्या पाक्यांत जियेताले त्या कोलवाच्या पाक्यांत जियेत आसतना तांतूं कोलवाच्या इड्यांत खांडेर आसल्यारय जातालो हुंदीर आसताले पुरय आसताले जाल्यारय तीं दैरांनी जियेतालीं बेम म्हणलें नातलें त्या मातयेक शेण झरोवन फातरान कट्टेन शेण झरोवन तीं जियेतालीं आनी तांत जें कितें पेज चटणी आसा तांत वांटून जियेतालीं आनी त्या एका कोलवाच्या घरांत उण्यार उणें 10-12 जाणां आसतालीं आनी त्या व्हडलो घरां आसलीं एक कूड 2 कुडां मात्र घरांत एक रांदपा कूड एक हॉल एक सौके म्हणटाले एक कूड एक रांदपा कूड डायनींग आनी नंतना म्हाताऱ्यांक आनी परत जेवंक बसोवंक काडनय म्हणे तवळ आतां मेज कदेलां आसात तवळ काडनय म्हणे म्हाताऱ्यांक जेवंक बसोवंक तिच म्हणे तेंच जेवणाचें मेज धरणीर बशी दवरताले कातचे बांदताले काडनय म्हणेर बसताले जेवताले पूण आधुनीक काळार कुडांत 7-8 आसल्यारय डायनींग कूड व्हडलें आसल्यारय जोनां दोगांत जोनांत आदल्या पिळग्यांचेर नदर घाला आनी तेंय सामानान म्हाका एक कुटुंब कळीत आसा तेगा जाणां जियेतात व्हडलें घर तेगा जाणां जियेतात आनी तेगा जाणां कशें जियेतात आवयन पुता कडेन उलयता बापूय पुता कडेन उलयता एक पूत तांकां पूण घोव बायलां उलयनात व्हडलें घर कितेंय करीचें जाल्यार चीट बरोवन दवरची म्हळ्यार जेवी जेणे पटाक त्या देखून चीट बरोवन दवरचें असलो सामान मुदलान न्हवऱ्यान सकाळीं उठचें चीट पळोवची सामान हाडचो घालचो तितलेंच अशें जाता तर असलें जिवीत येदे व्हडल्या घरांनी आसचें आमकां आजून पळोवंक मेळटा आदीं नातलें आदीं काजारां ब्रेकअप जायनातलीं कसलेंय कश्ट आसूं दी
बायलांनी मारत गावचे गोवांचे तवळ वैगिनेंगी पळया बिकॉज दोज आर द डेज पयलें इल्लें घालें आनी कश्टूंचेंच आवय आनी कश्टलें दादी पळोवंक गेल्यार 100 काजर जाल्यार 100 जोडी काजर जाल्यार तातूंत 80 जोडी बैलांनी मारकान कश्ट कान तशेंच जियेल्लीं आसलीं आनी असलीं जियेल्यार ब्रेकअप जावना कित्याक आल्तारीर आमी भास दिल्या कित्याक तांचे पातयेनी गोवा वयर न्ही तो मारता तशें ताचेर पातयेनी म्हणून न्ही तांचे पातयेनी देवा वयर हांवें आल्तारी मुखार त्या देवा मुखार भास दिल्या हांव विश्वासी रावतलो विश्वासी रावतली म्हणून भास दिल्या त्या आल्तारी त्या खातीर तशीं जियेल्लीं आसात आसात तशीं बरीं जियेल्लीं कुटुंबां आदी कालारी आसलीं आसात ना म्हूण सांगना जाल्यार कितलेंय मार पडोवन दित कितलेंय जगण पडोवन दित 7-8 भुरगीं आसतालीं मोग सुकानातलो 7-8 भुरगीं आसतालीं 16 भुरगीं हाल्लीं म्हाका कळीत आसा एका जोड्याक 16 भुरगीं बेलतांगडी कुटुंबांत आसा रेकॉर्ड तांचे तांकां एवॉर्ड आनी मेळिल्ले आसात इतलीं भुरगीं आसलीं तीं मोगान जियेतालीं पूण असलीं कुटुंबां आसात घरांत भरून असलें त्या देखून आदल्या पिळग्यांचेर नदर घाला विश्वास दवरलो कोणी निराशी जाला सक्कड अंतरल्यान आजनान जावंक पुरो म्हणजे मलगडी मनशां कोणी निराशी जावन जियेल्लीं आसात ना पोटाक एक कवट भुकेन मेल्लीं ना भुकेन अंतरलेलीं ना पूण आसल्यांत संतोशान जियेल्यांत केन्ना तरी तांकां देवान सांडलां सिराकाचे ग्रंथ सवाल घालता तांकां देवान केन्ना तरी सांडलां ना कित्याक सांडू ना तांणी देवाचेर पातयेनी दवरली कित्याक देवान सांडू ना तो दयाळ आनी खाकुळदार तो पातकां बक्षिता जावं पुरो जायत्या गोवांनी बायलांक गोवांक कश्टिलां जावंक पुरो पूण देवान तांकां बक्षिलां जायते अवकाश करून दिल्यात आनी निमाणें ताच्याच गोपान ताणें घेतलां आनी कश्टांच्या दिसांनी आमकांय तो निवारता प्रेज द लॉर्ड कश्टांच्या दिसांनी आमकांय तो निवारता त्या देखून देव म्हाका सदांच राखता अनुदिना नन्ना कायुव देवरिगे सदांच तो राखता सदांच म्हाका पोसता सदांच म्हाका पोटाक जें कितें गरज आसा तें दिवचें करता जावं तसो येवन दिना सांगना पुरो रयत आसात जावं पुरो म्हाका कितें आण दिवचेलें आसात एक ना एका वांट्यांनी म्हाका दिता जावं पुरो सरकार एक ना येवजण घालता ताच्या मारिफत मेळटा त्या देखून त्या देवाक आमी अर्गां दिवया स्तोत्र गीत गावया अनुदिना नन्ना कायुव देवरिगे अनुदिन ನಮ್ಮ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ तुमच्या गीता बुकांत 579 ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ ಅನುದಿನವೂ ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವ ನೀಡಿ ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ನಡೆಸಿರುವೆ
वंदन देवा येसु देवा वंदन राजा येसु राजा वंदन देवा येसु देवा वंदन राजा येसु राजा मोगाळ बाबा बहिणींना आम्ही दिंबी आम्ही घाल्या आमचो निश्चय जावं दी तोच आमकां पुरो तो जेजूस आमकां सर्वस्व तोच म्हाका आपयता ताच्या गोपान तो घेता ते देवा ते आमची मागणी आमी भेटोवया जायत्यांनी आमची मागणी विसारल्यान जावंक पुरो जे आमी मागणी घेवन आयल्या मी मागया एक स्त्री पासत ती तोंडार भरून फड पडल्यात म्हणून तिने सांगलां गुण जावं कांय करनात श्रेश्ठ वयस ताचेर ती विश्वास खरेपणी दवरून दी त्या विश्वासा लागून तिका भलायकी पाटी मेळोवन दी रेन्न म्हणलो 28 वर्सांचो भुरगो कॅन्सर पिड्यान वळवळटा तरणाट्यांचेर कॅन्सर म्हणली मारेकार पिडा दाड घालते आसतना जायत्या पिड्यांनी असले कॅन्सर म्हणल्या पिड्यांनी वळवळचे आसात देवा थंय समर्पण दिवया असल्या कश्टान केवळ तो भुरगो मात न्ही या तरणाटे या पिडेस्त मात्र न्ही सगळीं कुटुंब कश्ट ते आसा मोगाळ भावान आनी भयणीन एवढाच दवरया आमच्या कुटुंबांनी कोणी हांतुळणार आसात तर जाल्यार तांचो उडास काडा तांचे बराबर कुटुंबाची कश्ट जातात तांची स्वप्नां बगलेक दवर तांची योजना बगलेक दवर न्हू सॅक्रिफीस करच्या सेवा साकरी करच्यान ती मेतेर जाल्यान खंय वचोंक तांकां जातें ना हे देखून असलें खर्ग देव निवारून दी निवारतलो म्हणलें विश्वास ताचेर आमी ठेवया जेजू सरशीं कोण व्यक्ती आयिल्ले तांकां जेजून म्हळें तुज्या बाबार्थान तुका बरो केलो तुजीं पदकां बगसल्यांत उठ आनी चल त्या बाबार्था लागून बरेंपण मेळटा म्हणलें आमी बरवश्या ताचेर करून विश्वास दवरन जंय ते राईत आपले कृषी काम आराम करतात पावसले दीस आराम जावचे ह्या वक्ता तांणी तो देवाचेर दवरलो विश्वास दवरून ओंपलेलें बी फळादीक जावं दी प्रतिफळीत जावं दी म्हण मागया तांणी दवरली त्या अखंड पातयेंनी निर्फळ जायनासतना पावसाच्या आवरातावन वाऱ्या वादळातावन तांची कृषी देव सांबाळून दी म्हण मागया तांच्या कश्टा वावंटीचो फळ तांकां फावो जावं दी जैत राईत आनी जें कोणाक लुटलां या तांचो हेरांस जागो भितर घाला तर जाल्यार निस्वार्थपणी तो फाटींत येवन आपणाचें कितें आसा तांतूं मात संतुश्ट जावच्या कृपा पवित्रत्म्याची ती जर वाळोवन दी म्हण मागया जून म्हयनो इस्कल शिकच्या भुरग्यांक सुरवातेचो म्हयनो ह्या पावसल्या दिसांनी इस्कर सुरू जाला आसता ते इस्कला वेताल्या सर भुरग्यांक देव राखोवन दी म्हण मागया कितेंच नश्ट जायना जावं अवघड जायना जावं सोलोवन वेता आसतना ह्या पावसा वाऱ्या वादळां वेता आसतना गडगड्या जगलनांतले तांकां राखोवन दी भुरगीं समाधानान इस्कलांत घरा घरांत इस्कलां पावोवन दीत म्हण मागया शिकिल्लें तांच्या जिणेंत धृता करून पवित्रत्म जानवायन बरोवन दी म्हण मागया सक्रामेंतांतलो हो जेजू सर भुरग्यांक इस्कलाच्या भुरग्यांक आपडोवन दी गूण करून दी तांचे संगीत वस्ती करून दी तांचो पयना सांगाती तो जावं दी म्हण मागया ही सर प्रार्थना सांगता घालून आशिर्वाद जोडच्याक गव्यांक गीत येद्या व्हडा सक्रामेंताक
Ithavoda Sakramenta Sustang naman karuya Urvila Tyarupa Bokla Navyoriti Adarya Salvan Mecha Babartaci Boltivya Sasi Bapa Kashi Puta Ulasani Stuti Sa Patvi Mahima Sasnas Ekastalyan Hasita Tu kadogal Chaspirita Samasami Navarta Amen. Prartoya ये देवा विचे सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचा उघडास तू आमकां सोडलाय तुझे सोडवणे सोफळ सदांच आमचे ते आम्ही बगी सारको तुझे कुडेच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्त्राक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना Amen. सोम्या तुझ्या या मंदिरात वेगळ्या भेटोच्या बलिदान स्तुती तुझी गायदा आम्ही तुर्बे नादान भक्ती उर्बे आनान मोगळ बापोय तू आमचो Martay adhar tuso Vikna varani rakso Laboy sanga tuso Somya tuja ya mandiran Zamya beto chakpolitan तुझी गायदा आम्ही तुर्बे नादा भक्ती उर्बे माना बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे असो म्हणजे प्रितीच्या मुगाळ पवन आणि बहिणीनो या येवकरिस्ताच्या बलिदानांत वांटेली घेवच्या खातीर आमी हांगा पूण थळार सांगाता जमल्या या येवकरिस्ताच्या वेदी मेवतेरी जमत आसतना थोडो वेळ आमी आराधनान करसिलो तर फुडें सांलोरेसच्या मजती मारिफात आमच्या कुटुंबाक आमच्या जिणेक कितें गरज आसा ते आमी मागोवन घेवया आमचे पासत हर एकल्याच्या वैयक्तीक गरजां पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागोवंक उगडास दवरया सस्नीक जिवी जोडी जय तर जाल्यार हांवें कितें करीत जय म्हणल्यार सवालाक जेजून जाप दिवची व्हरतो उपादेश मोग कर आमी मोगाची मनशां आमकां मोग करूंक हांगासर धाडलें मोगान जियोंक आमकां धाडलें जर आमच्या कुटुंबांनी कांय उणेंपण आसा जर राग मसर हगे जिद्दपण आमी दवरलां तें सांडून परत मोगाची हातेरां जावच्या मोग वांटून घेवच्याक
देव जावन आसा मोग आनी मोग जावन आसा देव ही तत्व आमच्या जिणयेची करून घेवच्याक ती कृपया मिसोच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. फावो ते परी मिसोचें बलिदान पेटोवच्याक आमकां आमी तयार करया. आमची सर पदकां वळखून सांगाता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें सैती पदकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून सदां संकवार मयी सगळ्या देवतां आनी भक्तां आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या बरा देवा लागीं विनंती करत प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, ख्रिस्ता काकूळट कर, ख्रिस्ता काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर, सोमिया काकूळट कर. महिमा देवा उंचगी आणि शांती ताच्या इष्ट संसारी सर्वेस्परा देवा सखीच्या राया सर्ववेदार देवा पापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिवसा तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता. सोमिया जेसू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुता. सोमिया देवा देवाचे शेणये तो संसाराचे पाप काढता. आमचे काकूळट कर. तू बापाच्या उच्चार पोचला आमचे मागणे मानून घे. की त्या पवित्रत्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन, आमेन, प्रार्थोया. बापा तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोन भाग्यवंत लोरेन्स दुर्बळ्यांचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षांचे कश्ट मरण सोसून महिमेवन जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सोवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या सासना. साम पावलून तिमोथीक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वसप. मोगाच्या भावा, मेल्ल्यांतलो उठयल्लो जेजू क्रिस्त दाविदाच्या संततीचो म्हूण उगडास कर. हीच हांव परगट करता ती सुवार्ता. हे सुवार्ते खातीर एक अपराध्या बरी
म्हाका कश्ट सोसूंक मेळटात. बंदेसणांत सयत हांवें रावचें पडटा, पूण देवाचें उतर सांकल्यांनी बांदूंक जायना. देखून हांव सोंसतां तें सगळें देवान विंचून काडलेल्या खातीर सोंसतां. जेजू क्रिस्तांतय तांकां तारण मेळच्याक आनी ताजे बराबर तांणी ससणीक महिमा जोडच्याक हें हांव सोंसतां. ही सांगणी निजाकी सारकी. तुमी ताजे सोबे मेल्या जाल्यार ताजे सोबे जियेतल्या. आखेर पर्यंत तीर रावूं जाल्यार ताजे सोबे राजवट करतल्या. आमी ताका नाकारूं जाल्यार तोय आमकां नाकारतलो. आमी बेविश्वासी जाल्यारय तो विश्वासी रावतलो, कित्याक आपणाकच ताज्यान इन्कार करूंक जायना. तुज्या लोकांक ह्या संगतीचो परत्यान परत्यान उगडास कर. उतरांचेर होंदोन तांणी खंयचेय वादविवाद करिनाये म्हणून देवाचे नांवी तांकां बूज सांग. असलीं तर्कां आयकतल्यांच्या उपकाराक पडच्या बदलाक ताज्या नासाक कारण जातात. तूं देवाची मानवताय जोडूंक योग्य जाल्लो मनीस म्हूण दाखोवन दिवंक प्रयत्न कर. आपलें कसब करूंक लजनांतल्या वावरड्या बरी जा आनी स्वताचो संदेश परगट करच्यांक फाटीं फुडें पळय नाका. देवाचें उतर हें. देवाचे वडोपकार. सर्वीस पोरा मुसो आत्मो तुझे दय हांव उबारता. सर्वेस पोरा मोसो आत्मो तुझे दय हांव उबारता. तुझो वाटो म्हाका शिकय सर्वेस पोरा. तुझे मार्ग म्हाका दाखय. तुझ्या सताच्या मार्गान म्हाका चलोवन व्हर. म्हाका बूज सांग. तूंच म्हजो देव, तूंच म्हजो सोडवण थार. सर्वेस पोरा मोसो आत्मो तुझे दय हांव उबारता. सर्वेस पोर दयाळांनी सात्वीक जावन आसा. वाट सुकलेल्यांक बूज सांगून सरक्या वाटेक तो हाडटा. कालत्यांक नीट वाटांनी तो चलोवन व्हरता आनी तांकां आपलो वाटो तो उगडटा. सर्वेस पोरा मोसो आत्मो तुझे दय हांव उबारता. ताचे खारार सांबाळतेल्यांक आनी ताच्यो आज्ञा पाळतेल्यांक सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच मोग आनी विश्वासीपणां टापतात तसल्यो. आपली भक्ती करतेल्यांक सर्वेस्पर आपलें काळीज उगडता. तसल्यांक आपल्या खराराचो अनुभव तो दिता. सर्वेस पोरा मोसो आत्मो तुझे दय हांव उबारता. सर्वेस पोरा मोसो आत्मो तुझे दय हांव उबारता. उभी राहूया.
Alleluia, 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 Alleluia. आमच्या चढवणदारा क्रिस्तान मोडणाची पदवी नास केली आणि स्थापित केले जीवी शुभ वार्ते मरिफा उजवाडा घाडले. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे असो. मार्का प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका इसोम्या. जेजून तांकां सारकी जाप दिल्ली पळयवन शास्त्रा मदलो एकलो मुखार आयलो आनी सर उपादेशां भितर पयलो खंयचो म्हणून सवाल करी लागलो. जेजून ताका जाप दिली, पयलो उपादेश हो, आयक तूं इस्रायेला, सर्वेस्पर आमचो देव तो एकलोच धनी, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या आत्म्यान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळे तुजे सक्तेन सर्वेस्परा तुज्या देवाचो तुवें मोग करचो. आनी दुसरो हो, तूं जो करता तसो तुज्या पेल्याचो तुवें मोग करचो. हाचे प्रास व्हरतो उपादेश दुसरो ना. तो वळतो शास्त्री जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री सारकें सांगली तुवें, देव एकलोच आनी ताचे शिवाय दुसरो ना हें सत. सगळ्या काळजान, सगळ्या मनान आनी सगळ्या आत्म्यान आनी सगळे सक्तेन ताचो मोग करचो आनी आपणा बरीच पेल्याचो मोग करचो. हें सर होम पेटोवण्या बलिदाना प्रास कितल्याकी व्हरतें. ताची जाणटेकायाची जाप आयकून जेजू ताका सांगलें, देवाच्या राजा तावन तूं चड पयस नाय. उपरांत कोणेंच ताका खंयची सवाल करूंक धैर्य घेवंक ना. देवाचे उतर हे. वकणी तुका क्रिस्त. जेजू क्रिस्त थंय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, उपादेशां पैकी श्रेश्ठ उपादेश एकामेकाचो मोग करचो वा मोग करचो. मोग म्हणल्यार शब्दाक जायतो अर्थ आसा आनी हांगासर आमी मोगान जियेजय म्हणून देव अपेक्षिता. हाचे इतिहास, हाच्या सुवार्थेचो इतिहास पळोवंक गेलो तर जाल्यार साधू सेवान थंय 613 उपादेश आसले आनी 613 उपादेश आसले वरी साधू सेवो आमकां सगळे उपादेश कळीत आसा म्हणल्यार तांचे थंय गर्व आसलो. आनी त्या खातीर जेजूक शिरकावन घालच्या खातीर, जेजूची तपासणी करच्या खातीर, ताका कितले उपादेश कळीत आसात अशें पुरा सोदना करचे खातीर साधू सेव, फरिसेव अशे शास्त्रा भितरले हे येवन सवालां करताले. आनी आयच्या सुवार्थेंत आमी पळयता एक शास्त्रा भितरलो एकलो साधू सेवांक दिल्ली जाप पळोवन तो येवन सवाल करता, खंयचो उपादेश श्रेश्ठ गे म्हणून. आनी जेजू की नियम शास्त्र कळीत आसा म्हूण तो जाणा जाता. उपरांत कोणीय ताका सवाल करूंक फुडें वचना. कित्याक जेजून जाप दिल्ली द्वितीनियम पुस्तकांतली एक उतर तर जाल्यार लेवी शास्त्र ग्रंथांतलें एक उतर 30 अध्याय आनी एक 18 अध्याय थावन जेजू तांकां जाप दिता. साधू सेवो आनी जुदेवो तांकां नियम शास्त्राचो सर्वस्व जावन आसलें आनी त्या खातीर जेजू नियम शास्त्र सावनूच तांकां जाप दिवचे प्रयत्न करता. ह्या 613 उपादेश फकत ह्या 2 जेजून सांगिल्ल्या 2 उपादेशां मदें बांदून हाडल्यात. आधुनीक काळा भुरग्यांक विचारलें वट्ट कितले उपादेश म्हणल्यार आमी 10 म्हणटा.
पहिले 3 उपादेश जेजून सांगले ते देवाच्या लब्धले तर जाल्यार उपरांतले 7 उपादेश जेजून सांगले दुसऱ्या उपादेशाक लक्ती जातात. त्या देखून 2 फोळ्यो मैजेन दिल्ल्यो आनी ते उपादेश कशे बांदून हाडल्यात ते जेजून 2 वाक्यांनी आमकां विवरण करून सांगलां. पहिले सगळे देव एकलोच, दुसरो देव ना. देवाक पातयेतल्यांक देव बिरांतीन वाडतेल्यांक पितीसपणांनी जियोंक नजो. आनी त्या देखून तो म्हणटा सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान हे असें देवाचो मोग करचो. आनी त्या खातीर जुवांच्या वांजेलांत आमी आसता देव आत्मो देखून आमी देवाक आत्म्यान आनी सगळ्या काळजान तसो आराधन करूंक जाय. आनी अशें आसतना आमच्या ह्या संवसारी हें उतर कितल्या मापान लक्ती करी येता. आमी आधुनीक काळार जियोवची, आमकां कश्ट आकांत येता आसतना जशें आमी आराधनांचो नियाळ केलो त्या प्रमाणे कश्ट आकांत येता आसतना आमच्या खंडपातींनी त्या सर्वेस्पराचेर आसूंक जाय. ताचें मात्र आराधन करूंक जाय. जायते फावटी आमी आराधन करता आनी आराधन करून हांगासर कुमगार सेवता आनी कुमगार सेवन घरा वेता पण घरा समकत आसतना आमच्या पांयांनी काळे नाडे पळोवंक मेळटात. सगळ्या तुज्या सक्तेन, सगळ्या तुज्या काळजान, सगळ्या तुज्या मनान आनी सगळ्या तुज्या आत्म्यान पुर्तेपणी देवाचो मोग कोण करता ताचेर अखंड फातयेनी कोण दवरता ताच्या हात पांयांनी काडे नाळे पळोवंक मेळनात. त्या देखून आमी उडास दवरूं जाय. पवित्र पुस्तक कोण वाचता, नियाळटा आनी जियेता ताची थंय पितीसपणाची संगती पयस आसतात. तो देवाक लागीं आसता. दुसऱ्यान दुसरो मोग कसो करचो, जसो तुजो तूं मोग करताय तसो पेल्याचो मोग करीत जाय. पेल्याचो मोग करूंक सुलभ. जशें हांव म्हजो मोग करता त्या प्रमाणे पेल्याचो मोग करचें तितलें सलीसायेचें न्हय. जेजून आपणाचो मोग केलो ताणें पेल्याकय बरें करीत गेलो. त्या देखून ताणें जीव आपणाचो जीव अर्पिलो. हें कशें साध्य जालें? तो म्हणटा आपल्या इश्टा पासत जीव दिवचे प्रास दुसरो मोग ना. असलो मोग देव अपेक्षिता. ह्या जिणेंत ह्या आमच्या समाजेंत आमी असलो मोग आमी अनुभव करूंक जाय. जर हांव एक वस्त म्हाका जाय म्हूण हांव अपेक्षिता तीच वस्त पेल्याच्या गरजेकी जाय पडटा. त्या देखून वांटून जियोवचें अति गरजेचें. जेन्ना आमी आमच्या समाजेंत जियेत आसतना अशें वांटून जियेता, ह्या एकामेकाक आदारसून सुदारसून जियेता, ह्या कुटुंबांत सोडून जाता आसतना सुदारसून जियेता, आसल्ल्यांत संतुश्ट पावता, जितली मांद्री आसा तितली मात्र पांय सोडयता. थवळ आमी पेल्याचो जशें हांव म्हजो मोग करता तशें पेल्याचो मोग करूंक हांव पावता. जर हांव समाजेंत जियेत आसतना समाजाच्या बऱ्यापणा विशीं चिंता, ह्या म्हज्याच कंपाउंडाच्या बऱ्यापणा विशीं चिंता, हे आमी सवाल आमकां सामे विचारूंक जाय. जर आमचें बरेंपण, आमची देणगी आमच्या घरच्या 4 वण्टी भितर आसूंक नजो, ती भायर वचूंक जाय, ती लोकांक पावी जाय. आनी ह्या खातीर उडुपी DSS दुबळ्यांचे वरस म्हणून पसारलां आनी थंयसर देयवाक्य जावन गेले आमच्या समाजेंत गरजेवंत म्हणलो आसूंक नजो. हें देयवाक्य घेवन द्वितीय धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचपांतलें 2ऱ्या अध्यायांतलें वाक्य आमकां सर्वांक प्रेरण जावंक जाय. जेन्ना हांव कितें आशेता तें पेल्याकी पावीत जाय. जर पेल्याच्या घरचें उणेंपण जाय हाका बळवंत हातेर जाय राजी संधान आनी मोग. जंय मोग आसा थंयसर हें सगळें आमकां पळोवंक मेळटा. आनी त्या खातीर देवाचो मोग करचो पेल्याक मोग करचे वर्शी दिसून येता. जुवांचें पयलें पत्र म्हणटा जर हांव देवाक आराधन करता, देवाचो मोग करता म्हणून हांव बसायतां तर जाल्यार या परगडतां तर जाल्यार कोणगी एकलो कुमोग विचारून आयिल्ल्या व्यक्तीक या नेसन पांघरण विचारूंक आयिल्ल्या व्यक्तीक जर हांव तुजे खातीर मागता म्हणलें तशें कांय देवाचो मोग व्यक्त जायना, उगडापय जायना. जर तांच्या गरजेक हांव दिता, जर हांव ताच्या गरजेक पावता
जर हांव तांच्या गरजेन आकांत वेळार हांव तांच्या सांगात आसा, न्हय पयशा देणग्याची मात्र कुमोक, जंय वरवीं दिवचे वरवीं कुमोक, पगार म्हजें हाजीरपण त्या वेळार पावता. जेन्ना म्हजें हाजीरपण तसल्या व्यक्ती थंय संदिग्ध परीस असल्या व्यक्ती थंय आसा, तो वळू देवाचो मोग कितें म्हणलें फावो जाता, ह्या व्यक्त जाता. असलो मोग आमी आमच्या समाजांत जियोंक आमी शिकोवंक जाय. हो मोग कसो दिवी येता? आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें, पयलें सुवार्ता परगट करूंक केन्नाच लजेवंक नजो. सांपावलो तिमोथी बरयल्ल्या पत्रांत स्पश्ट रितीन सांगता, खालचें वाचप आनी आयचें वाचपाचें नदर घालीत जाल्यार जर आमकां त्या सुवार्ते खातीर कश्ट भोगूंक मेळ्ळे तर जाल्यार ताच्या की वर्तें इनाम दुसरें ना म्हणटा सांपावलो. आनी आयच्या उतरांत तो सांगता, जर देवान आमकां विंचून काडलां, हर एकल्यान देवान विंचून काडलां, ताणें ताका ताचें आमकां ताचें नेमल्यात देखून आमी ती सुवार्थ परगट करचें रावोंक नजो. तांचे खातीर जर हांव सुवार्थ परगट करन तितल्या देख दितां तरी हांव नालिसायाची जिणी जियेता तर जाल्यार ते सलीसायन देवाचें प्रेरण जोन बरवशान जियेतले. असलें जिवीत म्हजें आनी तुजें जायत जंय म्हण तो सांगता. त्या देखून तो म्हणटा, सासणीक महिमा जोडच्याक हांव हें सगळें सोंसतां. तो बंदेंत आसलो, ताणेंय कश्ट सोंसल्यात, ताकाय निराकारणी मेळ्ळेली आसा सांपावलो, पूण ताणें सगळें देवाक महिमा जोडच्या खातीर. जे कोण क्रिस्तचो फाटलाव करन येता ताका क्रिस्तची खरी वळख मेळत जाय म्हणल्या इराद्यान. आनी त्या खातीर धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकान आमी सुरवेर वाचलें तर जाल्यार जेजू तांची संख्या वाडयत वेतालो म्हणून आसा. आनी कित्याक जेजू संख्या वाडयत वेतालो? लोकांनी करचें बरेंपण. जेन्ना आमी करचें बरेंपण पळयल्लो, लोक आपापीन आमचो फाटलावदारी जाता. जें कितेंच आशे नासतना आमचो फाटलाव करता, त्या मोगान तो जियेता आनी तो वळू क्रिस्तचो मोग व्यक्त जाता. आनी तो क्रिस्तचो मोग सॅक्रिफिसान भरलेलो मोग म्हणलें आमकां स्पश्ट जाता. त्या देखून मोगाळ भवन आनी भयणीनो, आमी चातूर जावया. आमी पवित्रत्म्याच्या हाजीरपणान जियोवची परजा. आमी क्रिस्ताची परजा. जशें क्रिस्तान सेवा साकरी करूंक उलो दिली, म्हजे आज्ञा पाळूंक तांकां शिकया म्हणून उलो दिलें. आनी निमाणें तो म्हणटा, उगडास दवरा, हांव तुमचे सांगात सदांकाळ आसतलो. त्या पासत मातेवाचो पयलो अध्याय वाक्य 23, इम्मानुएल म्हणजे देव आमचे सांगात आसा. मातेवाचो निमाणो अध्याय निमान्य वाक्य, उगडास दवरा, हांव तुमचे सांगात सदांकाळ आसतलो. म्हणजे मातेवाच्या वांदेलां पयलें तावन अखेर पर्यंत देवाचें हाजीरपण कशें तिळसिता की त्याच प्रमाणे म्हज्या जिविताच्या सुरवेत हांव म्हज्या स्वासाच्या अखेर पर्यंत पाळण्यांत हांव पेटे पर्यंत देवाचें हाजीरपण आसा. आनी त्या देवाच्या हाजीरपणांत जियेत आसतना आमी केन्नाच वाट सुकनाये. आमी सदांच चातूर जाय जय, जागृत जाय जय, जागृत रावा म्हणटा. आनी अशें जागृत रावल्ले वरवीं त्या देवाचें हाजीरपण आसा म्हूण आमी ओपन घेतले वरवीं, पातयल्ले वरवीं आमकां बरें जातलें. तो वळ मात्र आमकां मोग मात्र वांटोवंक साध्य जातलो. आनी तो मोग जावन आसतलो क्रिस्ताचो आनी हांव जातलो क्रिस्ताचो. गोवावुंडो दाकासोरो कर्तामच्या कश्टवावरासो स्वीकार कर सोम्या बेसांगाल धन्या पवित्र करवा रामसो काणी काढू सोम्या आम्ही वेदीसची जमल्या आमकां समी जेजू संगी दनिया तुका समर्पिता काळीस तूं विसरताय गे किरकोळ काळजा आमची कर काळजा आमची तुझ्या काळजा सरकी पाळपी बोडी नेणपी काणी काढू सोम्या आम्ही वेदीसची जमल्या
आमकां समी जेजू संगी धन्या तुका समर्पिता गोवा उंडो दाका सोरो गर्तामच्या कष्टवावडासो स्वीकार कर सोम्या बेसांव घालवे दर्या पवित्र करवा आमचो आमकां समी जेजू संगी धन्या तुका समर्पिता मुगाळ बाबा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात आणि महिमेक आमच्या नेक्या सभेच्या देवा सरीस्फूर्त मानून घे. प्रितीच्या बापा तुझ्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून बागेवंत लोरेस जामने दोंपलेल्या गवाच्या कणा परी आपल्या जिवाची ह्या संवसारान पर्वा करिनासतना रक्तसाक्षाच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवित्र सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्या समानान आमी संवसाराचे सडवणे पासत आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वे हे स्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूं फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो निती सोन्या आमच्या फायद्याचो. बागेवंत लोरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोन आनी आपले रगत वारून तुजी विचित पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय. आनी अशें आमचे असत कायेक क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपन्न एक परजळटा. देखून सर्गींच्या देवदूतां संगाती आमी प्रितुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती गायता. Povit, povit, povit दरबारांचो सर्वेस्पर्तो सगानी संसार पडला तुझ्या वैभवान. सगानी संसार पडला तुझ्या वैभवान. ऊस सदी तुका जय 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 जय. ऊस सदी तुका जय जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय जय. ओ सगळी तुका जय 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 जय. ओ सगळी तुका जय जय जय. बापा करोस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावन ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें
हो तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पोवची. तेच परी जेवण जात असताना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आणि म्हळें, तुम्ही सुमेस्त घेयात आणि हंतले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्यानी ससनी कराराचे हें रगत पदकांचे बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आणि सुमेस्त मनशा पासत ते व्हरवतले, हे म्हज्या उगडासाक करात. बाबर तसो गुट परगटूया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता, तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अद्रेता. बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणे उगडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आणि जेजूची कूड आणि रग सेवंतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या प्रतिमेचेर विस्तारले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि लियो आमच्या भगवंत बापा लेसली आमच्या गोवळी बापाने सगळे यासकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वस्तू धरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ बहिणीची काकुळत कर. हे घडीभर मौन रावन आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या आमच्या मोगाच्या उगडास काडया. तांकां आनी तुजे इश्टा खातीर मेल्ल्या सोमेसांक तुज्या पडसळीत मुखामळ पळोवप फावो कर. आम सोमेसाची दया कर म्हूण आमी मागता. ओंकार मरये देवाच्या माये सांगाती सांजुजे तिचो पती भगवंत धर्मदूत संत आंतोन सा लॉरेन्स आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर सत्साच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीपणे मागोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिनाका पूण वायट अंती आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरवशान त्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. कित्यार सोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो.
तुमचे सोबे असो. माय मग असो गुज जावन एकामेकाक शांती वांटून घेवया. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत. देवाचे शेळिये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. आमकां शांती दी. पळया जेजू ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाका पोवणेला बल्ली आमी समेस्त सुभागी. सोम्या तुमचे तुमचे भितर शिलवागा कबोना पण तुझ्या उतरास म्हाका भलायकी भलायकी मेळटली. मेळटली. हांव भुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिले हांव तानेलो वेदना पियेवंक दिले. म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें. एकामेकाचो तुमी मोग करा आनी म्हजे सोबे एकवटान रावा. संसारार म्हजे काम तुमी मुखारून व्हरा म्हजे करे पाटलावदार जाया. हांव भुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिलें हांव तानेलो तेन्ना पियेवंक दिलें. म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें. तुमेचे रूस तुमचे मीठ तुमी ताची सरी जाल्ली तुमची सावजेरी. बरेपण बरें मोग दाखोवन उतरां करण्यांनी वांटून म्हजो संतोष सगळ्यांनी. हांव भुकेलो म्हाका तुमी खावंक दिलें हांव तानेलो तेन्ना पियेवंक दिलें. म्हज्या ल्हाना भावांक तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें. म्हज्या ल्हाना भयणीक तुमी कितें केलें तेंच म्हाकाच तुमी केलें. दिता हांव सर्वेस्वरा तुवें केल्या त्या सरुकारा. व्हडा संतोषान भक्तीन मानान हसीता तुजें नांव. मागता सौम्या
या आसा सावण पोवी तुझे नाव ओत्या सदा धन्या मोजारा सर्ग समागपा दिता हा सर्वेस्परा तुवे केल्या त्या स्वरूपकारा ओढा संतोषा भक्ती माना हसीता तुझे नाव. प्रार्थूया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा आम्ही घेतलेल्या प्रिती मोगाच्या जेवणावरवीं बागे लोरेसच्या काळजा बरे आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भावा भयणीच्या कश्टांक आनी हाल उपाद्र्यांक उगड आनी तांच्या गरजां पावोवंक आमचे हात पांय सुरसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनीत भक्तिल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासून कश्ट मरण लेगून ससूंक आमकां तयार कर. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्म आपलो आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्तचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता. देवाची उडक मिसाचे प्रधान याजक आणि आयच्या दिसाचे नवेन आराधन चलोवन व्हेल्ले मनादीक बाप लिओ प्रवीण डिसोसा निर्देशक धर्मसभेचो मुळाव समुदायाचो आयोग आनी सहायक विगार उडपी फिरगज हांकां तुमच्या नांवान आनी विगार बापाच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा. तेर्स आनी लितुर्जीची जबाबदारी चलोवन व्हेल्ल्या लितुर्जी समितीक देव बरें करूं वांती पाणताले. सर्गींचे भोव उदार आनी दयाळ बापा ह्या दिसाक तुका आमी अर्घ दित आसतना सालोरेसाच्या ह्या भोव पवित्र पुणशताक दान जावन वरवीं जावन जेवणाचे प्रायोजक जावन मुर्दम आनी फिरजेंत जावन मुखार आयिल्ल्यांक तुजे आशिर्वाद आनी भरमण मागता. तांच्या कुटुंबांत तुजो संतोष तुजो उजवाड सदांच प्रकाश तांकां भोगूंक मेळूं दी म्हूण मागता आसतना तांकां तुज्या उदारपणाच्या देण्यांनी भर आनी तांकां राख आनी सांबाळ क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आतां नांवां आपयल्यांनी मुखार येवचें आनी प्रधान याचका लागीं मानाच्यो वाती स्विकार करच्यो. अशे जेवणाचे प्रमुख प्रायोजक एडन आलिसा मिनेजेस दुबय. एडन आलिसा मिनेजेस दुबय. जेवणाक वंतिके दिल्ल्यांची नांवां जॉस्विन फेरावो अँड फॅमिली उडपी. जोविन फेरावो अँड फॅमिली उडपी. वेनिसा डिसोज अँड फॅमिली मुंबई. वेनिसा डिसोज अँड फॅमिली मुंबई. मर्विन लोबो मूडबेळ्ळे. मर्विन लोबो मूडबेळ्ळे. लॉलिटा स्टॅनी कार्डोजा पेर्नाल. लॉलिटा स्टॅनी कार्डोजा पेर्नाल. प्रवीण झीना पत्रावो हिरगान. प्रवीण झीना पत्रावो हिरगान. एल्डन पायस पुत्तूर. एल्डन पायस पुत्तूर. बेनडिक्टा मार्टिस कोल्हापूर. बेनडिक्टा मार्टिस कोल्हापूर. रोशेल डिसोजा नक्रे. रोशेल डिसोजा नक्रे. सोफिया डिसोजा UK. सोफिया डिसोजा UK. रेहा अँड करण UK. रेहा अँड करण UK. कियान डिसोजा आजेकार. कियान डिसोजा आजेकार. आनी आयची पिरजेंत एंजेलिन पेट्रीक लोबो शिरवा. एंजेलिन पेट्रीक लोबो शिरवा. रोशनी मतायस हिरगान. रोशनी मतायस हिरगान. आयची मुर्दोमो विलियम पिंटो निड्डोडी. विलियम पिंटो निड्डोडी. सिरिल सल्डाना गुंडेडका. सिरिल सल्डाना गुंडेडका.
फ्रान्सिस मस्करेनस केरा, फ्रान्सिस मस्करेनस केरा, क्रिस्टिन पिंटो मुंबई, क्रिस्टिन पिंटो मुंबई, एडलिन स्टॅनी अल्वारिस कारकळा, एडलिन स्टॅनी अल्वारिस कारकळा. आणि जर कोणाची नावां सोडून गेल्यानंतर ह्या वाचूंक सांगूंक विसरल्यानंतर तांणी येवन वाती स्विकार करयेत. Mukal patron saloresa Naman करताव आम्ही तुका पावतो राखण्याच्या सर्वांच्या लय वाटेन क्रिस्रायाच्या सालोरेसा मागणे हे सहितवंत मारतेरा सालोरेसा तरण्या प्रायस बवडता खातीर कठीण कश्ट सोसून जीव दिल्या. आयक आमचे कालते मागणे वरत्या पातयेणीन आमी तुजे सरशी आयल्या शिव बवडत तेर बरवसो देवासो आनी आमच्या पेलसो खरो मोग आमकां सोडून दी. आमच्या बेसाक सरी सावन निस्कळपण आमचे थंय पडसळ शेंकर आमच्या सर्व आत्मिकांनी संसारी वडिलांतय कालतेपण आमी दाखय शेंकर दुबळ्या धाकट्यांक पिडे शिडेन आनी कश्ट अनवरांत असल्यान आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावा शेंकर अनबवाडत्यांक आनी बवाडत्यांक शेळिल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळा शेंकर. तुजे बळादेक मजतेन देवाचे राज ह्या संवसारार विस्तारून दी. आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर्व गरजांनी आमकां पाव. प्रत्येक जावन जायतो लोक लाभल्या बऱ्यापणाक अर्गां दितात. जागो विकून गेल्ल्याक बोरवेलांत उदक फावो जाल्ल्याक बरी भलायकी मेळ्ळ्याक हातीन घेतलें काम बऱ्यान संपल्ल्याक बरो जागो फावो जाल्ल्याक काजाराचें कार्य बऱ्यान जाल्ल्याक एका भावाक आमलपणेतावन सुटका लाभल्ल्याक भुरग्यांचे देणे फावो जाल्ल्याक बऱ्या युनिवर्सिटींत एडमिशन जाल्ल्याक ऑपरेशन सक्सेसफूल जाल्ल्याक इस्रायल वचूंक फावो जाल्ल्याक गव्हर्मेंटाचें काम मेळ्ळ्याक परिक्षेंत बरे अंक लाभल्ल्याक बरी सैरीक फावो जाल्ल्याक दान दुखितावन गूण जाल्ल्याक B2 एग्जाम पास जाल्ल्याक तकली दूख गूण जाल्ल्याक अर्गां तुका सोम्या जेसू, अर्गां तुका सोम्या जेसू, महिमा तुका सोम्या जेसू, महिमा तुका सोम्या वंदन जेसू, तुका सोम्या जेसू, तुका सोम्या आराधन तुका सोम्या जेसू. तुका सोम्या Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. Thank you Jesus. सबार जाणांनी त्या सांगून दवरल्यांत ते आमी वाचताव आनी तांच्या बसत आनी आमच्या बसत आमी मागया. 170 आनी 100 जाणांक बरी भलायकी फावो जावंक 40 आनी 5 कुटुंबांनी शांत समज जावन राज जावंक 80 कुटुंबांक बरे 80 जाणांक बरें काम फावो जावंक 30 जाणांचे रीण फारीक जावंक तेगांक एज्युकेशन लोन फावो जावंक 14 भुरग्यांनी सुडाळ उलोवंक 40 जाणांक बरी सैरीक फावो जावंक 30 जोड्यांक भुरग्यांचे देणे लाभोवंक 17 जाणांचे बिझनेस बऱ्यान जावंक 30 जाणांक परगांवांत काम मेळोवंक 5 जाणांक बऱ्या कॉलेजींत एडमिशन फावो जावंक 14 जाणांचे शेळ कोंकणीन पयस जावंक 30 जाणांचे गांठीची दूख 17 जाणांचे कॅन्सर पिडा 15 जाणांची एलर्जी गूण जावंक दोगांक कॅनडाचे PR मेळोवंक. आमी मागया आनी गावया. येसू आपयता जेसू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेसू आपयता जेसू आपयता जेसू आपयता म्हाका तुका गोपांत आपल्या जेसू आपयता. एकल्याचे लिव्हर समस्ये 4 जाणांचे किडनी पिडा 7 जाणांचे शिरांचे समस्ये तेगांची फिट्स पिडा वेरिकोस वेन मूल्यव्याधी थायरॉइड तकली दूख मायग्रेन 7 जाणांचे पोट दूख दोगांचे बावळो दूख 7 जाणांचे पेंकडा दूख 11 जाणांचे पाड दूख
9 जाणांचे दोळ्यांची दिश्ट सारकी जावंक तेगांच्या पायांतले किळे गुण जावंक केसोळी सामकोळो आंगार पडली कतना पयस जावंक दोगांचे ऑपरेशन बऱ्यान जावंक 9 जाणांची डिलिव्हरी बऱ्यान जावंक 30 जाणांचे BP शुगर कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल येवंक 5 जाणांचो रिपोर्ट नॉर्मल जावंक तेगांचे आरंभ केले ट्रीटमेंट बऱ्यान जावंक 9 जाणांची मानसीक पिडा 5 जाणांची उसमोड दोगांचे युरिन इन्फेक्शन गुण जावंक 22 जाणांक विजा फावो जावंक आडव दवरले भांगर फाटी मेळोवंक 30 जाणांनी आमाल पियेवणांत सुटका झडोवंक 50 जाणांची आर्थीक स्थिती सुदरोवंक आमी गावया आनी मागया. दुःखा आमची पुसता धैर्यान आमकां भरता धैर्यान आमकां भरता दुःखा आमची पुस्ता धैर्यान आमकां भरता खंयच्याय घडये उलो दिल्यारे तक्षण जेजू लागीं आसा खंयच्याय घडये उलो दिल्यारे तक्षण जेजू लागीं आसा. 15 जाणांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक चोरी जाल्ले बाईक पाटी मेळोवंक 12 जाणांची कोर्ट केस इत्यार्थ जावंक 5 जाणांक वायट सक्तेतावन सुटका मेळोवंक एकल्याचे डॉक्युमेंट फाटी मेळोवंक 8 जाणांचे मौन परिवर्तन जावंक 30 जाणांचे घराचे जाग्याचे समस्ये परिहार जावंक 13 जाणांचे फाल्यां जावचे ऑपरेशन बऱ्यान जावंक 11 भुरग्यांनी मोबायल एडिक्शनांतून पयस सरोवंक 70 जाणांक भुरग्यांक शिकपाक गिन्यान मोत फावो जावंक 22 जाणांक मोतीचे समाधान मेळोवंक 15 जाणांनी दिल्ले पयशे फाटी मेळोवंक 9 जाणांचे पॉयंट बऱ्यान जावंक भायर पडले भांगार मेळोवंक जाग्याचे वांट्याचे समस्ये परिहार जावंक 7 जाणांनी प्रत्येक तेसावान दवरून आमकां मागोवंक सांगलां. पांयाचे गाय गुण जावंक बॅक्टेरियल इन्फेक्शनांतून संपूर्ण तरान गुण जावंक एका भावाक चलोवंक पांयाक बोळ मेळोवंक रेन डिसिल्वा हाची कॅन्सर पिडा गुण जावंक विजा रिन्युवल जावंक दोगांक बरें काम फावो जावंक बावळ्याक बळशाक फीट करतना जावचे दूख गुण जावंक आयोडीन ट्रीटमेंट आनी सर्जरी नासतना थायरॉयड गुण जावंक एका भयणीची कोंकली ताप गुण जावंक UKची स्टडी विजा मेळोवंक एका भुरग्याचो ताप गुण जावंक हॉस्पिटलांत बेगीनच डिस्चार्ज जावंक एका प्रायवंत भयणीक जाग्याच्या विशान जावचे सर्व समस्या परिहार जावंक दोगांचे रिपोर्ट नॉर्मल येवंक हे सर्व गरजा सोवे आमचे गरजो सोम्याक आमी समर्पण दिवया. जर खंयच्या संगती खातीर आमी मागोवंक हांगासर आयल्या सालोरेसाची मजत आमचेर आमच्या कुटुंबादाराचेर आमच्या कुटुंबाच्या समस्येचेर जावंक बरा मन घरांत असमाधान मनस्ताप आसा दुबाव आसा ते सर्व पयस जावंक घरांत शांती समाधान मेळोवंक आमचे आर्थीक समस्ये आमचे जाग्याचे समस्ये आमचे डॉक्युमेंटाचे समस्ये हर एक समस्यातून आमकां सोमी निवारूंक ह्या पावसाच्या वेळार सोमी आमकां निवारून दी म्हण मागोवंक आनी आमच्या सर्व गरजांक सालोरेसाची मजत फावो जावं म्हण आमी गावया आनी मागया. कष्टांक सांबाळतना नसतानी अडचताना कष्टांक सांबाळतना नसतानी अडचताना निराश नाका धैर्यान आपय तो तुका पोकळून धरता निराश नाका धैर्यान आपय तो तुका पोकळून धरता. विशेष रीतीने सर्व आमचे पिडा शिडा आमी समर्पण दिवया. जर तकली दुख पाय दुख मते दुख खंयचेय दूख आसा आमकां ती सोमी गुण करता. जर आमचे खंयचे रिपोर्ट नॉर्मल येवंक आसा जावंक पुरो आमी शुगर डायबिटीस BP तावन आमी कश्ट ताव वा लो शुगर तावन आमी कश्ट तावन ते सोम्याक आमी समर्पण दिवया. सालोरेसाचे विशेष मजत आमच्या भलायकेचेर आमच्या मोतीचेर आमच्या समाधाना पासून आमी मागता आसतना जर खंयच्या अन्यायाक वा अनितीक आमी संपडल्या वा
खंयच्याय उपद्राक वा बेभिरांतीक आमी संपडल्या ती बेभिरांत सोम्याक आमी समर्पण दिवया. सालोरेसाची विशेष मजत आमचेर, आमच्या जाग्याचेर, आमच्या कुटुंबादाराचेर आमी मागून घेवया. आनी आमकां सोमी सर्व वायट संगतीतावन, सर्व दुबावातावन, सर्व दुश्ट संगतीतावन, सर्व माटमंत्रातावन आमकां पयस करून दी. आमच्या जाग्याच्या समस्ये तो परिहार करून दी. आमकां अन्याय येतावन तो निवारून दी. आमकां बेश्टवण येतावन, सर्व बेजार येतावन तो निवारून दी. आमच्या मतीक तो संतोष उल्हास फावो करून दी म्हण मागया. निवार म्हाका जेसू, निवार म्हाका सोम्या सर्व वायट अभिज्ञान सोडय म्हाका सडय जेसू, म्हजो बरवोसो सोम्या. निवार म्हाका जेसू, सर्व कष्ट आकांतांतले म्हाका निवार सोम्या. सोडय म्हाका जेसू, तुज्या मोगांत म्हाका सडय सोम्या. तुज्या कृपेन म्हाका बोर सोम्या. जेसू, आपूण म्हाका सोम्या, गुण कर म्हाका सोम्या. सर्व गुण पिडेशिरांतले, कर सर्व म्हाका अनवरांतले, सर्व जेसू. विघ्नांतले, सर्व अन्वयांतले, सर्व आपूण म्हाका अपयांतले, जेसू. सर्व अवचित मरणांतले तूं म्हाका निवार सोम्या. जेसू, आपूण सोम्या, म्हाका आपूण सोम्या, म्हाका कुटुंबादाराक आपय, म्हज्या भुरग्यांक तूं आपूण, म्हज्या वडिलांक तूं आपूण, आमच्या घरच्या सर्व सांद्यांक तूं आपूण गुण कर. जावं पळय भुरग्यांचें शिकप आराम जाला, आमच्या भुरग्यांक तूं आपूण, तांच्या शिक्षकांक तुज्या बेसामानी बरो. म्हाका जेसू, जो कर्ण परीक्षेक तयार जातात त्या भुरग्यांचेर तुजो आशीर्वाद घाल. नीट सीईटी परीक्षा बरोवंक परतेने आरंभ बरोवच्या भुरग्यांचेर तुजो आशीर्वाद घाल म्हण मागता. तांच्या सर्व मनासामान, सर्व इराय येता तांकां पयस कर. निवार म्हाका जेसू, तुज्या भुरग्यांक शिकोवंक बरी मोत, तांकां बरो वावर, बरो फुडार तूं फावो कर. जायत्या काजारी जोड्यांक तांचे देय समाधान, मोग, विश्वासीपण वाडोवंक सोडोवंक तुजी दैवीक मजत तांचेर फावो कर म्हण मागता. म्हाका जेसू, जेजू 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 हालेलुया 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 हालेलुया. तांकां तुज्या कृपेन, तुज्या आशीर्वादान, तुज्या मोगान तूं तांकां बरो, तुज्या आशीर्वादान तुज्या तांकां कुटुंब तांचे नेटय म्हण मागता. सर्व आपल्या विघ्नांतले तांकां निवार, तांच्या मतीक तूं समाधान दी, तांकां शांती तूं फावो कर म्हण मागता. तुजी दैवीक मजत तांचेर, तांच्या कुटुंबादाराचेर तुजो आशीर्वाद घाल, तांच्या मतीक तूं समाधान दी. तांणी घरच्या एका वावरांत तांकां संतोष उल्हास फावो कर म्हण आमी मागता. सालोरेसाची मजत विशेष रितीन तांचेर, तांच्या कुटुंबादाराचेर तूं फावो कर म्हण मागता. हांगासर आयिल्ल्या इराद्या बसवता तांकां तूं निवार म्हण मागता. ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ನ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಿರೋ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಕೃಪಾ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೆರಗಿಸುವೆಂದು ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅವರ ಮನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಅವರ ಕೋರ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಕೇಸಿನ ಇತ್ಯರ್ಥವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸಿನ ವಿಶೇಷ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಲ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸಿನ ವಿಶ್ವಾಸದ ಹೆಸರಿನ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸವಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು, ಅವರ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನಾವು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸಂತ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಭಿನ್ನತೆಯ ಮೂಲಕ ಅವರಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ನೀವು ಕೃಪಾಲಿಸಿ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. सर्व संगीता, सर्व संगीता आमकां समर्पण देवया. आमच्या कुटुंबात, आमच्या मोगाच्या, आमचे सर्व काम, आमचे सर्व वावर परगावांत असले आमच्या भावा बहिणीक, गावांत वावर करतल्या, कष्टातल्या हर एका लोकांक, उणेपण भोगतल्या सर्व एका लोकांक, आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांक विशेष रितीन कालच्या दिसा आमकां नवो मुख्यमंत्री फावो जाल्यार ताकाय सुमेक समर्पण दिला. आमकां सर्व रितीन बऱ्या मनशाच्या, व्यक्तीच्या सर्व बऱ्यापणातून आमकां सगळी बरोवन दी म्हण मागया. सालोरेसाची विशेष मजत वायट करतल्याचेर, अन्याय करतल्याचेर मागया. I surrender, I surrender all, I surrender all to thee, my blessed Savior. I surrender. Now at this point, let us surrender all our intentions, all our prayers in the loving hands of God. The powerful intercession of Saint Lawrence may help us. May he bless us. May he bless us with peace of mind. May he bless us with
prosperity. Let's surrender ourselves. Let's surrender our children. Let's surrender our family members. Let's surrender our near and dear ones in the loving hands of God. May the Lord touch us. May the Lord heal us. May the Lord deliver us from all bondages. If you have difficulty to forgive anyone, if you have enemies, let's surrender them in the loving hands of God. May the Lord touch them and heal them. May the Lord convert them. May they regret and change their minds. May the Lord bless us, bless our property, bless our flats, bless our home, bless our near and dear ones who are there in abroad and who are working here and there. May the Lord bless them. Let us surrender our children in the hands of God. May the Lord bless them with intellect, knowledge, understanding. May the Lord bless us with the Holy Spirit, with love, joy, prosperity, happiness, gladness, faithfulness, and self-control. May the Holy Spirit bless us. Let's surrender ourselves and say and sing the hymn, I surrender. I surrender. आमचं सर्व समर्पण देऊया. Let's surrender I ourselves. surrender. Let's surrender our trials and tribulation in the hands of God. All to Let's surrender our thee, pain, my our sadness, blessed anxiety, Savior. our curiosity. I surrender. Let's surrender all our pain, all the hurts, and all our pain. I surrender. Let's surrender our weakness in the hands of God. May the Lord touch us now. May the Lord deliver us. May the Lord fill us with His power. May Saint Lawrence intercede To for us. thee, my blessed Savior, I surrender. Hallelujah, 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 hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Touch them, Jesus. Heal them, Jesus. Free them from all the bondages. Free them. Bless their families. Bless their needs. Bless their desires. Bless their purpose. Bless their intention. Oh, Holy Spirit of God, guide them through the intercession of Saint Lawrence. May they touch. May they be healed. May they be transformed. Hallelujah, 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 hallelujah. Shaki, babar tabar madai. Kare Kristo amchini chiyo. Bagi moron sargar tuje sangata sasna ka deva ka hol suche bag amka samay sang babakar. Amen. आमच्या बापा सर्गेच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशें आमचे पथकां आमगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. Salores martirama pasot venatik. क्रिस्ताच्या पुसण्या कमी पावसांच्या खातीर प्रार्थया हे सर्व पदवेदारा देवा भगवंत लॉरेसान आपल्या वळवाच्या उज्याचेर जैत वराशे तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केंडा आमी पालवाशे कर म्हण आमी लालेवन मागता क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. आमेन. ह्या वक्ता प्रधान याजक विशेष रितीन पिडेस्त पासत मागता. जर आमी खंयच्याय पिडेशेडेन कश्टात वा आमच्या घरांत पिडेशेडेंत वळवळची मनशां आसात, व्यक्ती आसात, आस्पत्रेंत आमचे मोगाची कोण पिडेंत आसात, ऑपरेशन जावंक आसा, तांचे पासत विशेष रितीन मागया. आमच्या कुटुंबात असलेल्या सरपिडेंच उडास आमी करया. सोम्याचे नावी आमचो आधार, सर्वांनी संसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे. आनी म्हजी भोग तुजे सरशीं पावोवन दी. सोमी तुमचे सोवे आसो. तुमचे सवे आसो. प्रार्थया. सर पदवेदार आनी ससान देवा, तुजी गुण करचे सकत पिडेस्त कुडीनी वतोन कश्टोवच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साखरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल आनी पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर बांदपासांतले तांकां सोडय. मोतीची आनी कुडीची सर धूक तांचे तोंड पयस कर. तुज्या अगणित काकूल तुजेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्तां सालोरेसच्या प्रत्येक मजतीन कुडयत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बसलेखांत तुज्या दैवीक साहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळी म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांतीच जोडलेली ती तुजी साखरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणी आनी देखी प्रकार चलोवंक तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचें करी भक्तिवंतान जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचें भाग तांकां फावो कर.
क्रिस्त आमच्या सोम्या मार्फत आमेन. सोमी जेजू ख्रिस्त तुमचे सोबे राहू आणि तुमचे संरक्षण करू. आमेन. तुमचे भितर तो राहू आणि तुमकां सांभाळू. तुमचे मुखल्यान तो राहू आणि तुमकां वाट वरू. तुमच्या फाटल्यान तो राहू तुमकां राखू. तुमचे वयर तो राहू आणि तुमकां आशीर्वाद दिवू. आणि सर पदवेदार देव बापा असो आणि पुता असो आणि पवित्र आत्म्याचो आशीर्वाद तुमचेर देवो आणि सदांकाळ रावो. आता ह्या जग तुमचेर पवित्र उदकाची शिपमणणी आणि पवित्र तेलान तुमकां मागतात. ह्या संदर्भात आमचे सर्व पिड्या शिडा गुण सोमी गुण करून दी आणि आमच्या घरांत आमच्या मोतीक समाधान मेळोवन दी म्हणून विशेष रितीन भक्तीपणी आमी ह्या वांट्यांत भागीदार जावया. की चरणों में पवित्र आत्मा आ. पवित्र आत्मा आ. पवित्र आत्मा आ. मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा आ. पवित्र आत्मा आ. पवित्र आत्मा आ. मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा आ. सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए. 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 सिर्फ तेरे लिए यीशु तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ. पवित्र आत्मा आ. पवित्र आत्मा आ. मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा आ. यीशु ही मार्ग है. यीशु ही सत्य है. यीशु ही जीवन है. यीशु मेरा प्रभु. यीशु ही मार्ग है. यीशु ही मार्ग है. यीशु ही सत्य है. यीशु ही जीवन है. यीशु मेरा प्रभु. पवित्र आत्मा आ. पवित्र आत्मा आ. पवित्र आत्मा आ. मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा आ. पवित्र आत्मा आ. पवित्र आत्मा आ. चले जाओ यीशु के चरणों में पवित्र आत्मा.
ಪ್ರೀತಿಯ ಓ ಸಂತರೇ ನಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಮಾದರಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸುವಿ ಅಮೃತ ನಮಗಿಂದು ವರದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ಮಕ್ಕಳು ನಾವು ಬಂದಿಹೆವು ದೈನದಿ ಬೇಡುವೆವು ನಡೆಸುಣಿಯಮ್ಮನು ಕೈ ಹಿಡಿದು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಹಾದಿಯಲಿ ಬಳಲಿದ ಬಾಳನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತ ಶೋಷಿತ ಜನರನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತ ಬಳಲಿದ ಬಾಳನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತ ಶೋಷಿತ ಜನರನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತ ನೀ ತೋರಿಸು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾರ್ಗವ ನೀ ತೋರಿಸು ನಮಗೆಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗದ ಮಾರ್ಗವ ಪ್ರೀತಿಯ ಓ ಸಂತರೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿನ ಮಾದರಿಯೇ ಸವಿ ಅಮೃತ ನಮಗಿಂದು ವರದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ ನಮಗಿಂದು ನಿಮ್ಮ ದಾನ Mogar puta sove अंगार मोरी आशीर्वाद दिवाका जिसूच्या बोपोवीत काळसा आमा सर्वा दितुचे आशीर्वाद भगवंत लोरेसा आम्हा बसत विनंती कर भगवंत कुर्सचे कुर्वे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.